सोमेस्तांक पयल्यान पयलें देव बरो दीस हांव मागतां. ब्रदरान सांगला बरी वर्साचो क्रेसो सोनवार आमी हांगासर आयल्या ह्या देव तेंपलाक पयल्यान पयलें देवाक अर्गां दिवंक. ह्या वर्सा साबार बेसांवां ताणें आमचेर घाल्यांत. आमी मागिल्ल्याचें की चड मागनांतलें आमकां ताणें दिलां, आमकां राखलां आनी सांबाळ्ळां. ताका अर्गां आनी होगलाप दिवंक ह्या क्रेच्या सोनवारा वर्साच्या आमी हांगासर आयल्या. तशेंच येवच्या वर्साय आमकां राखोवंक आनी सांबाळूंक ताची कृपा मागोवंक हांगासर व्हडा बावडतान आमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन, आमचे विनवणे घेवन, आमची मागणी घेवन हांगासर आमी आयल्या. मोगाचें न्हू, जेजू लागीं बावडतान आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकट दिलें. आज ह्या देव तेंपलाक तुमी आयिल्ल्यात आसता तुमच्या काळजाच्या अत्रेकाचेर, तुमच्या विनवणेचेर, तुमच्या मागण्याचेर आपली आशिर्वादां तो घालतलो. ह्या पुणशेतान तुमकां ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव जालो म्हणल्यार बावडतान म्हणल्यार संतोशान तुमी फाटीं वेतल्यात. रेतिरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांव स्वागत म्हणटा आमच्या पाद्राबाक मनादेक बाप सिरिल लोबो, डिरेक्टर दिव्या ज्योती. मस्त बिजी जाल्यार हांगासर ते आयल्यात. इरेतीर चलोन व्हरूंक तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं हांव स्वागत म्हणटा. सांगात आज आमचे जॉन फेरार तावन हांगासर येतात, हर एका सोनवारा येतात, गितां गावून मागोवंक आमकां कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. डिवायन वर्ड विवियन हांगासर आसा, ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात, तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाचें न्हू, तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. थँक्यू फादर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव मंगळूरू म्हज्या भयणीच्या घरा गेलो. थंय तांच्या परिसरांत एका अक्रिस्तांव स्त्रियेन तांच्या घरा गर्दना गोठो केला. आनी कित्याक तुवें गर्दना गोठो केलाय? सुत्तुरांतलीं इतर अक्रिस्तांव भावंडां तुका कांय म्हणनात गी? ती म्हणाली, म्हाका काजर जावन 5 वर्सां जाल्यार भुरगीं नासलीं. हांव कलमाडी मरियमाच्या पांयां तळ्या गेलीं आनी देवान म्हाका भुरग्यांचें देणें फावो केलें. त्या वर्सा हांव हरी एक पोवटी आमगेर गर्दनाचो गोठो करता. ते दोळ्यांत एक दुख्ख आयलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तिका जेजूची महिमा कितें म्हणून समजली आनी गर्दनाचो गोठो कित्याक करता म्हूण ती करता. आमच्या घरांनी भावान आनी भयणीनो, गर्दनाचो गोठो कित्याक करी जें म्हणलें भोगप म्हाका आसा गी, कांय म्हाका देवाचो अनुभव जाला गी. तिका एक खरो अनुभव जाला. देखून देवान आमकां भियोंक करता तो ओत्मो दिवं ना. हांव मुडबिद्रे काल राती वचून फाटीं येतना एक 2 घरांनी रस्त्या देगेन गर्दना गोठो केला. इशीन तिशीन येवची बायकाची पुरा पळयतात. गेल्या त्या वर्सा जालें आतां आनी 2 दीस उरले. क्रिस्ताक साक्ष दिवंक हांव बियेलांत म्हूण तुका भोगना गी. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, कितले पोटी देवा विशीं हांव भियेलां. हांव क्रिस्तस हांव म्हूण सांगूंक लज दिसल्या. त्या स्त्रियेक जेजून म्हज्या जिवितांत आजाप केला म्हूण सांगूंक बेन दिसना. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भावन आनी भयणीनो, क्रिस्मसा वेळार गर्दनाचो गोठो करतना हांवें चिंतिचें इतलेंत म्हाका रोसूंक देवाक कश्ट जावना. मनशाक रोसूंक देवाक कश्ट जावना, मनशाक सोडोवंक देवाक कश्ट जाला. मनशाक पातकांडे सोडोवंक देवाक कठीण कश्ट जाल्यात. समजता गी? मनशाक रोसूंक, म्हज्या मायेच्या गर्भांत घालून म्हाका भायर हाडूंक, म्हाका पोसूंक देवाक कांय कश्ट ना.
पूण म्हाका सुडका दिवंक, म्हाका सोडवून दिवंक कितले कश्ट पळया. ताच्या पुताक जेजूक ताणें संवसारीत धाडिचें पडलं. आनी गर्दनाचो गोठो म्हळ्यार कितें? गर्दनाच्या गोठ्या मुखार आमी उबे रावता आनी बाळक जितो आमच्या पांयां ताळा सकयल सकयल पळयता. क्रिसमस इज थें आम सकयल 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 आनी सकयल वचूंक जायना ताच्यान. आमकां सोडोवच्याक तितलो तो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून फुलटन जेशीन बरें म्हणटा, देव ह्या संवसाराक काळोखांत आयिल्लो, कोणाय कळोवना, कोणा कळोवना. गॉड केम टू दीस अर्थ फ्रॉम द बॅक डोर्स. आदीं आमच्या घरांनी एक फाटल्यान बागील आसतालें. टप्पा करून पाद्रा बायलो म्हळ्यार कालें करताले. आमी धांवतले बप्पू करगी मौशे करगी च्या पिठो हाडूंक साकर हाडूंक म्हळ्यार आमचे कडेन नासली. आमी खंयच्यानल्यान धांवतल्या फाटल्या बागल्यान. आमी वचून च्या पिठो हाडले, साकर हाडलें, कितें हाडलें म्हणून आमकां कोणाक कळनाटलें. सो देव ह्या संवसाराक फाटल्या बागल्यान आयिल्ले बरी आयिल्लो म्हणटा. सगळ्या सुर्याक, चंद्राक, नखेत्रांक उजवाड दिल्लो देव काळोखांत काळोखांत कोणाकच कळोना. गॉड केम टू दीस अर्थ फ्रॉम द बॅक डोर्स. ह्या संवसाराक इतले पाचवी सोबाय प्रकृतींत नेसयल्लो देव ह्या संवसाराक विनगो जावन आयिल्लो, विनगो जावन. गॉड केम टू दीस अर्थ फ्रॉम द बॅक डोर्स. फकत म्हाका सोडोवच्याक ताका भारी कस जाल्यात. निमाणे रगत पर्यंत ताणें वारेजें पडलें. देखून गर्दनाचो गोठो पळयतना अशें पळयचें आमी, म्हाका सोडोवच्याक सगळें सर्ग सकल आयलां, सगळें सर्ग सकल आयलां. आकाशाच्या आली नखेत्रां सकल आयल्यांत. आकाशार आस जाल्ली आंज बडवे महिमा देवा कुंसर्गी सकल येवन म्हणटात, सकल आयल्यांत धरणीर. सर्गार आसूं जाल्लो जेजू क्रिस्त देव पूत सकल आयला. सगळें सर्ग सकल आयला. द ओनली पर्सन वॉज एबल टू ब्रिंग द होल हेवन टू दी अर्थ इज मदर मेरी. एक ताळयो दिया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. हालेलुया हालेलुया. देखून मोरी माय तितली श्रेश्ठ की सगळे सर्ग नखेत्रां सकल हाडूंक जाता तिका, आंज बडव्यांक सकल हाडूंक जाता तिका, देवपुताक सकल हाडूंक जाता. देखून तिच्या हांगासर उचक्यार बसले बरे आमी बसल्या, तिच्या बगलेक बसले बरे आमी बसल्या. पवित्र आत्म्याक ती खाल जाली. पवित्र आत्म्याक साक्ष दिवंक ती भियोवना. काल पेपरार वाचलें, एका बस स्टँडांत एक व्हडली माय बसोन आसली. एक स्त्री आयली तरणाटी आनी म्हणाली, म्हज्या बाळाक एक इल्लें पळय, हांव वॉशरुमाक वचोन येता म्हणून. हिच्या हातांत ते भुरग्याक दिलें आनी ती वॉशरुमा म्हणून गेल्ली, येवंकूच ना सांजे म्हणसर. भुरगें हिच्या हातांत दिता, चेडूं भुरगें. तिका भुरगें नाकाल, तिका समाजीक फेस करूंक जायना जाल्यार तिणें दैर खान गेलें. त्या भुरग्याक जल्म दिवचें इतलें दैर खान गेलें तिणें. वांसून दी भुरगें खंय म्हणी, मोरी एक अशें करी येत आसलें. ती भियोवना. देखून आमकां हांगासर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज पयिल्लें उतर आमी सांगिल्लें आसा, देवान आमकां भियोवंक करता तो आत्मो दिवना. देखून धर्माचें कृत्य पुस्तकांत 4:31 म्हणटा, हे परी ते मागणे करीत आसतना ती जोमो जाल्ली सुवात सगळी हल्ली, ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. आज हांगासर जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक आशेवन मागणे करूंक आयलां तर आमकांय वचो अनुभव जातलो. ते जमो जाल्ली सुवात सगळी पवित्र आत्म्यान भरली आनी पवित्र आत्म्यान हल्ली ती. आनीक देवाचें उतर म्हणटा, पळया, Luke chapter 2 verse 26. Luke chapter 2 verse 26. सिमियोन प्रभा दिवशी म्हणटा, तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो देवाळाक आयलो.
हालेलुया हालेलुया. आज कितली जाण हांगासर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आयल्यात. हाऊ मेनी ऑफ यू न्ही होय हर एक पोटी देवाळाक येताना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान येता. हांव जागे तुमकां. हांव एकलो न्ही, हांव एकली न्ही हांगासर. म्हजे बगले पवित्र आत्मा आसा. देवान तुमी इगर्जेक येताना आमी मिसा वेळार कितें म्हणटा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. देव इगर्जेक येताना आमकां फर्स्ट मिसा वेळार 3 वही घालता. 1 न्ही 2 न्ही 3 वही. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट. आतां तुमचे तांकां एकवटून कोण आसा? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा देखून पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी सर हांगासर आयल्या मागणे करूंक. हर एक फावटी मिसा घेताना तुमी इतलें चिंतचे, म्हज्या बगलेक पवित्र आत्मा आसा, म्हज्या बगलेक पवित्र आत्मा आसा. ती पवित्र आत्मा आशिल्ले वरवीं अन्ना प्रवादीन ती आयली. ती देवाळाक आयली. त्याच वेळा जेन्ना जेजूक देवाळांत समर्पिलें त्या वेळा ती आयली. ग्रेट शीज. हांगासर तुमी जायती जाणां मालगडी आसात. तिका 84 वर्सां जाल्ली की काजर जावन 7 वर्सांनी तिचो घोव सरलो. त्या दाळा 14 वर्सान काजर जातालें आमी चिंत्या. 20 वर्सांक ती विधव जाल्या. 60 years शी लिव्ड. 20 वर्सांक तिचो पती सरल्यार उरली कितें करतात गोत्ता की तुमकां? ती देवा पुरपुरतात. तांचे काळी तांचे जिवीत कोडसाणेन भरता. पळया थोडे विधवी आसात. बेजारायन देवाचेर फात्येन ती इगर्जीतान पयस येतात. ही विधव जाल्लेंत ती देवाळाक लागीं जाली. देवाक चड लागीं जाली आनी तिका देवान कडीत केल्लें, तुज्या हातांत म्हज्या पुताक तूं धरतली. जेजू बाळकाक तिणें हातीन धरलें. पवित्र आत्म्यान बरोवन ती देवाळाक आयली. हालेलुया हालेलुया. हर एक पोटी ह्या देवाळाच्या भायर येताना तुमी म्हणय, भायर रावन तूं म्हणजे देवा जेजू क्रिस्ताचो कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवट म्हाका वेडो घालूं, म्हाका ह्या इगर्जे भितर फुल्ल संपूर्ण करचूंचे एक निमिशा ते फळां बरीच जावं दी. देखून एक गीत आसा, पवित्र आत्मा आ मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ. पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा आ. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा आ, पवित्र
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा हाथों मारून परत एक पटी पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. 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 मुगचनो आमची क्रिसमस एक हप्तोभर पळयला हांवें आमचे क्रिसमस रातीक बरें परजळटा दिसाक कोणे परजळजे नखेत्रां परजळना क्रिसमस ट्री परजळना डेकोरेशन घरचें परजळना व्हेरी मिनींगफूल ते मिनींग आसा रातीन ती परजळतात दिसाक देखून मोगाचें न्हू आमकां पवित्रत्वेची गरज आसा दिसाक परजळाची तर पवित्रत्वेची आमकां गरज आसा देखून देवाचे उतार म्हणटा शीस संतोषान आनी पवित्रत्व्यान भरले क्रिसमस फिल्ड अस विथ जॉय वी विश ईच अदर जॉयस क्रिसमस संतोष भरीत क्रिसमस नो देवाचे उतर हें उतर आमकां क्लियरली म्हणटा पळय धर्मचे कृत्य पुस्तक 13:55 Acts of the Apostles 13:55 पूण शीस संतोषान आनी पवित्रत्व्यान भरले संतोषान आनी पवित्रत्व्यान संतोषान भरले क्रिसमस तेन्ना हाफ गॉस्पल तांकां संतोष जालो हाफ गॉस्पल फुल गॉस्पल संतोषान आनी पवित्रत्व्यान भरले हालेलुया हालेलुया देखून क्रिस्ताक साक्ष दिवचें काम हांवें करचें काम न्ही तें क्रिस्ताक साक्ष दिवचें काम म्हजें न्ही तें पवित्रत्व्यान म्हजें मरिपात करोवचें पवित्रत्व्यान म्हजें मरिपात करोवचें उरलें सगळें काम हांवें करचें संवसारांतलें सगळें काम 100 मिटर रेट्स धांवचें व्हडलीं व्हडलीं बांदपां बांदचीं तें पुरो हांवें करचें ताका पवित्रत्व गरज ना क्रिस्ताक साक्ष जावचें काम पवित्रत्व तो करयता आनी करता पूण थोडे फावटी आमी कितें केलां पवित्रत्व्याक आमी प्रतिभटन केलें आमी पवित्रत्व्याक प्रतिभटन केलें
कित्याक सांगता म्हळ्यार म्हगाळ भावन आनी भयणीनो, धर्मचे कृत्य पुस्तक 7:51 देवाचें उतर म्हणटा, पूण तुमी पवित्रात्म्याक आड रावल्यात हट्टी मनाच्या न्हू. देवाचें उतर क्लियरली म्हणटा, तुमी हट्टी मनाचे न्हू, तुमी पवित्रात्म्याक आड रावल्यात. डोंट यू फील 2023 डोंट यू फील 2023 कितले पोटी पवित्र आत्म्याचे एकवटांत रावल्या आमी आनी कितले पोटी पवित्र आत्म्याक आड रावल्या. मगचनो एक खाणी सांगता. एक राय एका हळ्ळे गेलो. हळ्ळेंतली सोबाई पुरा पळयतना ते एक रईत आसलो. रईताक एक भारी सोबीत त्या रायाक बगलें की काजर जाल्यार ह्याच चेडवा कडेन काजर जाय जे म्हाका. आनी चेडवा कडेन विचारलें, तूं म्हजे लागीं लग्न जावंक तयार आसाय गी? ताका ती म्हणाली, हांव मनी तयार आसा, म्हज्या पप्पा लागीं विचारचें तुवें. जाय विचारता म्हूण गेलो. त्या दुबळ्या रयतान सांगलें, म्हजे लागीं गोट्यांत 3 पाड्या आसात. त्या 3 पाड्यां पैकी एकल्याची तुवें शिमटी धरल्यार पुरो. एकल्याची तुवें शिमटी धरल्यार पुरो. तुका हांव म्हजे दुवेक लग्न करून दिता. एका पाड्याची एक शिमटी धरूंक कांय कश्ट हा गी. जायत गोट्या कडेन भायर रावलो आनी फस्ट त्या रयतान ताच्या गोट्यांतलो एक पाडो भायर सोडलो. तो इतलो लांब शिंगोसो आनी दाटो मोठो आसलो की तो उसमोडून गोट्यांतले भायर येतना रायाक खांपोंक सुरू जालें पांयांनी पर. बा हाची शिमटी धरल्यार म्हाका कोणे म्हणे उखल न्हू रेजे पडत फाल्यां. देखून हाची सोडी आनी 2 आसात न्ही, पळया. ताची सोडली ताणें. तो धांवलो. रायतान दुसऱ्याक सोडलें. दुसरो पयलेंच्या की बलिश्ट, व्हड शिंगां, धस्ट पुश्ट. तो पयलेंच्या की स्पीड जावन आयलो भायर. हाची एक शिमटी धरल्यार मागीर म्हजे कुडींत वास आसतो ना, देखून हाची एक सोडया, हाका सोडया. पळय आनी एक आसा न्ही. राखून रावलो. धड हांव धरतांत कितेंय जावं दी, म्हाका काजर जायचें त्या स्त्रिये कडेन. रयतान थर्ड वनाक सोडलो. तो येयलो म्हजे बरे लाचार आसलो. बारीक सोलोंक जायना. इतली खुशी जाली की रायाक. आनी धांवून वचून ताची शिमटी धरया म्हणून धांवलो. पळय वचून पळय ताका शिमटीत ना. क्रिस्ती जिवितांत पवित्रत्म्या सांगता एकवटून रावजे म्हणून वर्सां चिंता. वर्स एंड जातना मात्र बघता म्हाका थोड्यांनी हे व्यायाम करूंक चिंतचें. आतां ह्या वर्सा हांवें बरें व्यायाम करचें. नव्या वर्सा थोड्यांनी 9 वर्सां चिंतचें की थोड्यांनी परवां सोमारा करीत म्हणून. नाल्यार थोड्यांची जानेवारी 1 सुरू करता म्हणून. देवान ह्या वर्सा बेस्ट केला. जानेवारी 1 सोमार 9 वर्स एकच दिसा येता. हां 3 दीस येना सेपरेट उरलें जाल्यार सेपरेट येता. ह्या 2024 एकच पडी येता. देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो, आज हांव तुमच्या मुखार थोडे संगती सांगूंक आशेता. 2024 2 संगतीक आमी गमान दिजे. पापा साहेबान आमकां सांगलां मागण्याचें वर्स डिसेंबर 3 उक्तावण केलां ताचें. आनी मागा आनी तुमी घेतल्यात. मागण्याचें वर्स. मागण्याची मनशां 2 संगती हातीक येतात.
खंयची? एक देवाचें उतर आनी एक पवित्रत्म. देवाचें उतर आनी पवित्रत्म. इन द बिगिनींग गॉड. फर्स्ट बायबलाचे फर्स्ट वर्स इन द बिगिनींग गॉड आनी फर्स्ट डे आनी देवान म्हळें. 3 शब्द. आनी देवान म्हळें, आनी देवान म्हळें. सो दीस कंटिन्युअस. आनी देवान म्हळें, आनी देवान म्हळें. हर एक दीस तो उलयता आनी ताणें म्हणलें बरी जालें. सो दीस उलयले उपरांत सैतान आयलो. हे वेळागी कितें म्हणालो गोत्तागी? कितें म्हणालो? देवान मुळांगी म्हण विचारलें. पळया, सर्वेस्परान देवान रचलेल्या सर मनदती पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां खरेंच सांगलां गी? देवान सांगलां. हे गोत्तून हाडलें. हे हर एक दीस आयको ना देवाचें उतर. आनी हे करतना सांगचें तर ही आदावंक मात्र सांगलें म्हूण दिसता. आदावन हे एक सांगचें आसलें. हळे आमकां रचतना देवान सांगलां. सो दीस देवान म्हळें 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 आनी देवान म्हळें आनी देवान म्हळें आनी सैतान आयलो. देवान मुळांगी हे एक गोत्त जाल्लें. देवान मुळां आमकां आज देवान मुळां आमकां मात कोत्तुना. आमकां कळीत ना. थंय आमी पडल्या. थंय आमी सुकोन पडल्या. एवरी डे गॉड स्पीक्स. काढा तुमचो उगडापान ग्रंथ. जुआंव केलें उगडापान. जुआंव केलें उगडापान. सगळ्या पुस्तकाचे 2च संगती, पवित्रत्व आनी मागणें, देवाचें उतर. हो सगळो पुस्तक आनी पयलो पुस्तक आराम जावचोय तसोच आनी पवित्र पुस्तकाचो निमाण पुस्तक आराम जावचो तसोच. पळया, जुआंव म्हणटा उगडापान ग्रंथादे 1 आनी आपलें देखलां त्या सगळ्यांक हें देवाचें उतर म्हणून आनी जेजू क्रिस्त ताका साक्ष म्हणून जुआंव रुजवात दिता. नेक्स्ट अदे 1 वाक्य 10. सोमयाच्या दिसा प्रत्येक ओत्मो म्हजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजयलेली बरी म्हाका एक व्हड ताळो आयकलो. तो म्हणालो, तुका दिसता तें एक पुस्तकांत बरय. हें सगळें पुस्तक पवित्रत्म्यान बरयलें. देवाचें उतर बरयलें ताणें. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगडाप जेजू, स्तुती जेजू. देखून मोगाळ भावन आनी भयणी 2024 let these 2 words be the key words for your prayer. One is the word of God, second the Holy Spirit. देवाचें उतर आनी पवित्रत्व. देवाचें उतर आनी पवित्रत्व. एक सोन एक ना. पवित्रत्व नंतर तुका देवाचें उतर मेळना. मरियमायेक देवाचें उतर मेळ्ळें पवित्रत्म्या वरवीं. जंय पवित्रत्म्यान भरलेलो व्यक्ती देवाचें उतर दिता थंय समुदाय जाता. एक घडी सांगता. हांव एका मिसांव गांवांत आसलो आनी त्या मिसांव गांवांत एक 60 कुटुंबां आसा. तांकां तांचे सैऱ्या मदेन ते काजार सैऱ्या मदेन आमच्या गांवांत आसलीं पुरा क्रिस्तांव जाल्यात. पूण तांची सैरी ती पयसले एका गांवांत आसात. त्या गांवांत कोणी क्रिस्तांव नात. आतां हांगाचे चेडवाक थंय तांच्या मामाच्या पुताक काजर करून दिवचें. तो क्रिस्तांवचो न्हय. आतां हें चेडूं त्या गांवाक येताना एकलेंच क्रिस्तांवचें. एकच ताणें तो धर्म स्विकार करचे. नाटल्यार सगळे गांवाक ताणें क्रिस्तांव करचे. जाता गी? सगळ्या गांवाक क्रिस्तांव करूंक जाता गी? मोगच्यानो हे चेडवान कितें म्हळें म्हळ्यार, फादर आतां म्हाका हांगा काजर करून दिलां
हांगा कोणी देवाचें उतर वाशिनात खंतरा म्हणनात देखून तुवें एक दीस ये जाय आमच्या घरा तुवें खंतार म्हण जाय आनी इल्लें मागणें करी जाय. हांव गेलो तांच्या घरा बसलो. तांणी दिल्लें जेवलें पियेल्या. तांकां कन्नडाय सोमा येना. खांगटी म्हूण थंय पयस गांव आंध्राच्या बॉर्डरार. आमी खंतारां म्हणी भजनां म्हणी शेजारची पुरा भुरगीं आयलीं. 30-40 भुरगीं व्हडां पुरो आयलीं. ते व्हडलेसो तो मानाय म्हणटात तांकां दाळापाती कितें म्हणटात. तो म्हणलो सर ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. 30-40 ಜನ ಸೇರ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆಯಿತು. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो पवित्रत्म्यान जेन्ना आमी मागता आनी कंतारा म्हणटा थंय समुदाय जाता, समुदाय जाता. देखून आज हे 9वें वर्स 2024 तुमी आराम करूंक आनी थोडेच 48 hours, नॉट इवन 48, 40 hours आर दे. पळय एक उतर सांगता. एफेस घरांक बरयलें पत्र काडा. एफेसियन्स chapter 5 verse 16. एफेस chapter 5 verse 16. ओपन करा तुमचं बायबल. 5:16. 15 वाचया. सांत पाऊल म्हणटा देखून तुमची साली विशान तुम्ही वर्ते सत्राये रावा. तुम्ही बुद्धवंता बरी चल जाय, भूद नातलेल्या बरी नाही. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. तुमचो उजो हात उबारा. तुमकां आसा तो वेळ म्हणा जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. खोटे दीस हे. सांत पाऊल म्हणटा हे दीस खोटे. हे सांगूंक प्रवादी जायचे म्हणून ना. 2022 हांवें पळयलें तें खोटें. 2023 ताचें खोटें. 2024 आनी खोटें. सांत पाऊल म्हणटा खोटे दीस हे. आमी म्हणटा न्ही आदीं आमची आब व्हडली माय आसतना दीस बरे आसले, सत्य लोक आसलो. संवसार खोटोच जाता. खोटो 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 खोटो. देखून सांत पाऊल म्हणटा तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. हांगासर बसलेलीं तुमी मिनिमम कितलो वेळ एका दिसा टीव्ही पळोवंक, मोबायल पळोवंक, फोनार उलोवंक करचितात. मिनिमम अंदाज करा. पुरा मोबायल ते सगळें जालें आयलें म्हणचे तांकां मागणें आयलें, एंटरटेन आयलें, पुरा आयलें. कितलो वेळ एक अंदाज अंदाज. एक समीक्षा सांगता आधुनिक मनीस सरी सुमार 100 घंटे माध्यमां वापरता. सरी सुमार. ते उरले सोडा, उरले टीव्ही म्हणून तसं सगळं थोड्यांच्या घरा 100 घंटे. आतां लेख करया. 100 घंटे लेखान एका म्हयन्याक 186 घंटे जाले. ओके. 186 घंटे एका वर्साक 2232 घंटे जाले. हांवें बसोवन लेख केले. 2332 घंटे कितले दीस जाले म्हळ्यार 93 दीस जाले. एका वर्सांत 93 दीस तुवें टीव्ही पळयलेच जाले आनी मोबायल पळयलेच जाले. थोड्यांची चड आसा, चड्या. थोड्याचे सगळे दीस मोबायलारच आसता. एका
वर्सांत 93 दीस टी व्ही पळयले मोबायल पळयलेले जालें जाल्यार 80 वर्सां तूं जियेलोय म्हण चिंत्या. 80 वर्सांत तुवें टी व्ही पळयल्ले आनी मोबायल पळयल्ले वर्सां कितलीं जालीं गोत्ता गी? 20 वर्सां. मोबायलार उलोवन टी व्ही पळोवन आधुनीक मनशाक म्हणचें 80 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಸಾರ್ಥಕಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿ? हालेलुया हालेलुया. देखो न्हू आज हांवें चिंतिजे हांव खंयच्या कारणा खातीर 20 वर्सां खंयच्या कर्मा खातीर जियेजे? टी व्ही पळोवन चित्तर, मोबायल पळोवन चित्तर. देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो खोटे दीस ये म्हणजे ताकात बागी ती तांकां टी व्ही नासली, मोबायल नासली, न्यूज पेपरूय नासले, तांकां टेन्शनूय नासलें, हॅप्पी आसतलीं ती. पळया त्या काळार एक खबरो फासार करी जाल्यार कितें करचें गोत्ताय तुमकां? आतां म्हाका एक खबर मेळ्ळी म्हणून चिंत्या. ती खबर सकाळीं उठून हांवें खंय वती पेंटेक वचचें. पेंटेक गेल्यार कितले जाण मेळटात? 2 वा 3 मेळटात. तांकां हांवें सांगचें. तांणी वचून 4 जाणां सांगतना 1 वर्स जाता. ती खबर कोणाक आतां हांवें म्हाका एक खबर मेळ्ळी तर टायप करन मोबायलान धाडली. मोबायलान 1 सेकंडान थंय गेली की ते ग्रुपाक गेल्यार 256 ग्रुप जाणांक येता एकच सेकंडान. त्या 256 जाणांनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट केल्यार कितले जाणांक गेली? सगळ्या संवसाराक गेली. मागीर तुका 1 म्हयन्या उपरांत कळटा ती हांवें सांगिल्ली खबर फटी सत न्हय म्हूण कळटा. आनी तूं कुमसारीक येताय आनी म्हणटाय हांवें फटी खबरो फासार केल्यात. तूं जे तावन मेळ्ळो तो प्रसार करीत आसा तर पाताक कोणाचें? पाताक कोणाचें? तुजें पाताक बक्षना. कित्याक म्हळ्यार ती सर्क्युलेट जावनूच आसता आनी 5 वर्सां उपरांत ती खबर फाटी येता परतेक. खोटे दीस ये म्हळ्यार तें. एक 5 वर्सां पयलीं हांव गुलबर्ग आसलो. 20 जाणां क्रिस्तांवांची गोमटी कातुरली म्हणून. ते कातुरचे दाखयतात. ते खंयच्या कोणाक कातुरतात आमकां वतना. दर्या तडीर 20 जाणांक रावून एकल्याक कातुरतात. म्हाका पोर परतेक आयल्या. प्लीज प्रे. 20 जाणांची गोमटी कातूर. ती हांवें 5 वर्सां पयलें पळयल्या. पूण आमच्या मावशेन परत पळयलें. तिका हार्ट एटॅक जावचे बरें जावन म्हाका धाडल्या म्हाजें जावं ती म्हणून. पळय खोटे दीस ये. सांत पावल क्लियरली म्हणटा खोटेपण सडटा. देखून देवाक मनशाक सोडूंक भारी बोंगा, बोगसूंक बोंगा. देखून भावन आनी भयणीनो बरो निर्धार करा. देखून पळया आमकां सोमेस्तांक एक संगत सगळ्यांक इक्वल सांगा खंयची ती? तांत व्यत्यास ना. डेजी टिचर सांगी इक्वल दॅट इज तांतू भेदभाव करिना देव. आवकांती व्यत्यास आसा, तालेंतांती व्यत्यास आसा. ब्रदर टेल मी the only one thing is equal to all people in this world is that each one of has 24 hours per day. Not a 1 second extra, not less. Even peddaki, patkaki, बऱ्याकी सगळ्यांकी आमकां every day we have 24 hours. सगळं देवा करूंक जाता, एक मात्र देवा करूंक जायना. खंयचें सांगा? खंयचें? सगळें करूंक जाता ताका. टू 2022 गेला न्ही ते पाटी दी देवा म्हळ्यार देवाक दिवंक जाता. आतां
परवां फाल्यां न्ही परवां 2023 गेलें न्ही तुज्या जिवितांत तें तुका पाटीन दिवंक जाता की देवाक जायना देखून पळय बरें एक कोंकणीन पोदा तुमी परतेड आयकया. वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा जोड वेळा सोत फळ मनशा वेळ होगडाय नाका. वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा जोड वेळा सोत फळ मनशा वेळ होगडाय नाका. सांत पावल तेंत म्हणटा आमकां तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान खर्चून सार्थक करा. मोबायल पळोवचें बरें म्हणटात तुमी, वा ती खबऱ्यो आयल्यो कोणाच्यो पासार करच्यो बरो म्हणटात तुमी. काल एक मेसेज आयल्या तें गॅसाक तांबू दिवंक न्ही गे तुमी परत गेल्यात न्हू गॅसाक तांबू दिवंक 31 लास्ट डेट वचोन हाटल्यार तुमकां गॅस कट जाता म्हण पाप ती बायल मनशां वताक रावल्यान थंय फटी म्हजी माई वतान रावन गेल्या पाप म्हळ्यार तिच्या नांवार आसा गॅस. कोणी सांगलें इनी तंबू करजिंडा इरना गॅस पोपण न्हू हां पाप फटी देखून बेश्टेंत विबाड करचें देवाक मोन ना. बेश्टेंत विबाड करचें देवाक मोन ना. पळया जुआंव चॅप्टर 6 वर्स 12 जेजून 5,000 लोकांक उंडे दिले. 5,000 लोकांक उंडे दिल्ल्या मागीर उरलेले कुडके 5,000 लोकांक जेवण दिवंक जाता ते कुडके काले एकठांय करचे म्हणून जेजू वगत रावय ना म्हणालो तो वेस्ट करचे नाका विबाड करचे नाका. ल्हान कुडको सोमीत विबाड करूंक सोडूं ना. देखून तूं एक दीस विबाड करताय 6 घंटे दिसाक विबाड करताय मोबायलांत देव वगत रावता. थोडे पुटी ही न्हिदोंक येताना ते मोबायल पळोवचें कोणे पुरा मेसेज धाडल्या म्हणून न्हिदोंक येचें ती 11 वरां तांतूं मागीर ल्हान रिल्स पुरो येतात. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಚೆ ಬಜಿ ನೆಡುವುದು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ. हां तूं ಗೊತ್ತುದ್ ನಟ್ಲೆ ಬರೀ ತಂತ पळोवन ताणें 12 वरां जाल्यार कळोवंकूच कळना मनशाक कळोवंकूच कळना. देव वगत रावता देव चिंता हाका बेश्टें वेळ दिल्लो आवूक दिल्लें हाचेलें मायनस करया. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमकां ह्या संवसारांत धाडिल्लें द ग्लोरी ऑफ गॉड इज दॅट मॅन मस्ट बी फुल्ली अलायव. देवाची महिमा कितें म्हळ्यार मनशान संपूर्ण जिवंत आसूंक जाय. हे 12 वरां सरी मोबायल पळयल्यार मागीर 6 वरां उठोवंक जायना मागीर 9 वरां उठटात सगळे जिवीत पारबार. देखून मोगाचें न्हू वेस्ट करचें देवाक पळोवंक जायना जेजूक पळोवंक जायना. दुसरें तुमचे विशयांती जेजू कितें करता म्हळ्यार चिंता बरें आसा. पयशे विशयान पळय काडा तुमचो वांजेल काडा. आमची काना वरवीं वेळ पाड करनजो विबाड करनजो हांवक विबाड करनजो आमचे पयशेय विबाड करनजो. जुआंव 13 39 जुदासाच्या हातांत पयशांची कबाडदारी जेजून दिल्ली.
निमाण्या जेवणार जेजू म्हणालो तुका करूंक आसा तें बेगीन कर सोंपय. तो जुदास किस दिवंक बायसरता गेसेमानी मळ्यान, विकूंक बायसरता. जेजू म्हणालो तुका करूंक आसा तें बेगीन कर सोंपय. तवळ शिसांनी चिंतलें, जेवणाक बसले कोणाकच जेजून कितें सांगलें म्हण समजना. दुडवाची चिरी दुदाचा लागीं आसली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे, वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी. अंडरलायन करा. जेजू पयलें तावन म्हणटालो फेस्ताक आमकां गरज आसा तें घे, दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी. What is our attitude towards our money? What is your attitude towards your money? पयशा विशीं तुजें चिंतप कितें? गरजेचें घे आनी इल्लें दुर्बळ्यांक दान दी. This is the attitude of Jesus towards his money. जेजू की पयशे दितालीं गरजेक, पळय ताचे पयशे आसले पूण ताच्या हातान नातले. तो जुदासाक म्हणटाले अनावश्यक घेनाका, चिंता पाटली गेले ते वर्स कितले तुमी ऑनलायनीर वस्तू हाडल्यो, एक पटी ती यूज करूंक जावना. ती माळो भरून जाला. खंय म्हळ्यार आमचें एक बाथरूम आसता, बाथरुमाक एक माळो आसता भितर घाल न्ही. पोरेकल्यान ऑनलायनर एक मशीन हाडलें, 5,000चें मशीन. तें हांगान पळयतना तें ताका फिट्ट जायना. देखून तो म्हणलो फादर हांवें एक मशीन हाडलां, तें काम आमच्या गांवांत तें काम करूं येना, देखून हांव मिशन संडेक ऑक्शन दिता म्हणून. ब्रदर माडये सोडचें मिशीन आहा पळय तें सोडोंक जायनाका. देखून ऑक्शन दिता मिशन संडेक. आनी एकल्यान वरी ताकाय जायना, तो आनी एक वर्स आनी एक ऑक्शन दिता. भावन आनी भयणीनो, हांतू देव आमकां जज्ज करता. तुमी हाडिल्ली ऑनलायनीर हाडिल्ली वस्तूरां कितले बडी घाल्यात सांगा. ऑनलायन हाडिल्ली चप्पली कितले बडी घाल्यात सांगा. हांगा सोबी दिसतात. ते घालून पळयतना कळटा. 2 दिसांनी ते कुडके जावन 3 तिरकट जातात. देखून जेजूचें एटिट्यूड पळया. गरजेचें घे आनी कांय तरी इल्लें दुर्बळ्यांक दान दी. जेजू दितालो. हर एक फेस्ताक जुदासा कडेन सांगतालो आले गरजेचें मात्र हाड आनी उरले पयशे इल्ले उरोवन इल्लें दुर्बळ्यांक दान दी. एकली पोर म्हणाली हांव गेलो तांच्या घरा, फादर गेले वर्सा आमी क्रिसमस ट्री भुरग्यांनी हट्ट केलो म्हणून हाडलें आतां आमगेर खंय दवरचें म्हणून करना. ती वराक म्हणाली नाका हांव व्हरना म्हणें. 100,000 रुपया. तुजे पयशे जावंक पुरो. भावन आनी भयणीनो, ह्या वर्सा तुमी चिंता जेजूचें एटिट्यूड कितें. एक वेळ विबाड नाका. तुका दिल्ली ताळेंतां विबाड नाका. देवान तुका दिल्ले पयशे कश्टांनी तुवें घडले जावंक पुरो. विबाड नाका, विबाड नाका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. देखून देवान आमकां येदोळ पर्यंत राखलां आनी सांबाळलां. कालावेल्ला कापाडिदे स्तोत्र देवा आनी कण्णीरेल्ला वरसिदेनी स्तोत्र देवा. एकंतरास उबे रावया. हांव गायतां जिखून जरा शब्द कालावेल्ला कापाडिदे स्तोत्र देवा. ह्या बुकान ना म्हूण दिसता. आसा कितें ना? ओके. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. म्हणी येत गी तुमकां? ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ.
ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೆ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಬರಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಕೊಡಿ. ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 hallelujah. Bosha. मुगच्छनो वेळ बी बाडीनचो, आमची तालंत बी बाडीनचो, आमचे पयशे आमी बी बाडीनचो. 24 पांय दवरतना आनी एक सांगता तुमकां, 23 जाल्ले कोडू घडिता
घेवन परतेक मुखार वचून वचून जालें. म्हाका अशें न्हू खंय मोडे आसा की थंय गीत पडटात म्हूण जेजून सांगलें उतर उडे आसा न्ही तुमकां. खंय मोडे आसा की थंय गीत कितें सांगलें तें. वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट वर्ड. वेर द कॉप्स इज देर द वल्चर्स फॉल. अर्थ कितें. ही पळया जेजू पारव्या विशीं उलयता, गिरबुजा विशीं उलयता. ती कुसरलें कांय सांग खातात की कांय ना, देखून तांकां बरें उलयता. गिदा विशीं खोल्या विशीं नॅगेटीव उलयता. गिदाक बरें जायना. पारवे आत्तां फ्रेश गाद्यांत पुलुल्लें ते कितें भात गोव मूग खातात. गिरबुज्यो फ्रेश फ्रेश आसलीं खातात. तें पाड जाल्लें कुसलें खायना. गीद हांवें पळयलां. हांव ते मिसांव गांवांत आशिल्ले कडेन थंय मनजाती मरतात. व्हडल्यो व्हडल्यो मोसी मरतात, पाडे मरतात, पेटे मरतात. पुरूंक जायना. पुरूंक म्हळ्यार ती फातरूच तशें. ते बुलडोजरान कोंडीचे पडटा. फातरूत फातरूत व्हडले व्हडले फातरूत वयर येतात. देखून ती अशेंत खान्न उडयतात. ते रोड सायडीन गी खंय ते कुसोन तांत कोले मागीर कावळे मागीर गीद कोंकणूंत आसतात. जेजू म्हणलो खंय मोडे आसा की थंय गीद पडटा म्हळ्यार ह्या वर्सा तुका कोणें दूख दिलां, बेजाराय दिल्या, टेन्शन दिलां, सोलवणी दिल्या, ताका सगळ्यांक येवच्या वर्सा कानगोन हांगा व्हरती जाल्यार मांड्यान दवरीत जाल्यार थंय गीद पडनासतना मागीर कितें पडटा. कुसुल्लें पुरो हांगा दवरशी जाल्यार 25 वर्सां पयल्याचें कुसुल्ली संगती पुरो हांगा दवरल्यार कितें पडटा. थंय गीद पडटात, कोंगतात, थ्रो इट अवे. Jesus speaks about your mental condition. आता तुमच्या बोल्स आसा न्ही बोल्स तांतू इंगळे दवरल्यार कितें जाता ब्रदर. हांगा बोल्सान इंगळे दवरल्यार कितें जाता. तुमी स्त्रियान तुमच्या पालवांत इंगळे दवरल्यार कितें जाता. कोणाक उलपता. तुमकांच उलपता. तुमकांच उलपता. 23 ताणें म्हाका अशें सांगलें आनी म्हाका अशें सांगलें ताका बूश शिकयता म्हणून तुमी 24 पायर दवरल्यार कोणाक उलपता. तुमकांच उलपता. तुमकांच बादाक जाता. पळय जेजून एक पोटी मनी केदाळा मनी ताका दुख येयल्ल्यान कानगोन मुखार गेल्लो पळया सांगा. एक गुरू आनी शिष्या न्हंय उतरतले. न्हंय उतरतना गुरू इल्लो भारी देवोत मनीस, शिष्य इल्लो मॉडर्न मनीस मॉडर्न. ते न्हंय उतरतना एकली तरणाटी चली म्हणाली म्हाका त्या कुशीन वचोचें. आतां दोनी ना आमी आतां कालें करचें. गुरू म्हणलो म्हाका म्हणजे म्हाका हांव ना हांव पयस. शिष्य इल्लो मॉडर्न हांव तुका खांद्यार बसोवन व्हरता आनी त्या कुशीन सोडता. ताणें खांद्यार बसयलें त्या स्त्रिये चलयेक तरणाट्या चलयेक आनी त्या कुशीन सोडलें. ती तिचे इतल्या गेली. आतां गुरू वाटेर येता बरें. ताका तुवें खांद्यार बसयली, ताका तुवें खांद्यार बसयली, ताका तुवें हांगा हाडली. 10 किलोमिटर येता न्हय उलोवन संत म्हणटा. तो शिष्य म्हणलो की गुरुजी हांवें ताका खांद्यार बसोवन थंय सोडलां तूं हांगा मुसरी काणकोणा येयला म्हूण. पळय देखून जेजू सगळें तें विसरता. कोणें ताका दुख येयलां. एका समारेचे हडले गेलो. वेताना ते समारेच्या गांवच्यांनी जेजूक स्वागत करूं ना. ते गडगड्याचे पूत दोग आसले. ताचें नांव कितें. जाकोब आनी जुवांव. वय तांकां ते गडगडेत तांकां उजो लावंकूच कोत्ता तशें. थोड्यांक उजोच लावंक
थोड्यांक काडया पेटीची गरज ना, हांगाच आसा काडया पेट भितरच जिबेरच आसता. देखून एकलो कावान पोर वचलें, आमकां काडया पेटीची गरज ना कित्याक उजो आमचे भितरच आसा. किच्चू किच्चू म्हणटा तालें, किच्चू किच्चू व्हडटे किच्चू. देखून मोगाचे न्हू त्या सामाराच्या गांवाक उजो दान्न तांकां भस्म कर म्हूण जेजू गोत रावलो, कूल रावलो. तांणी स्वागत करनाटल्यार आनी एक हडलेक या आमी म्हूण आनी एक हडलेक सामाराचे हडलेक गेलो. थंय कोणी स्वागत करूं ना, पूण बांयच्या काट्यार बसलो दनपारां. ती एकली स्त्री आयली, सामाराची स्त्री. पळया जेजूचे एटिट्यूड पळया. तो मोग नातल्ल्या व्यक्ती थंय मोग सोदता. मोग मेळनाटल्या सुवातेर मोग सोदता. मोग मेळनाटल्या कितें जाग्यार वेळार आनी व्यक्ती थंय मोग सोदता. त्या सामाराचे स्त्री ती मोग सोदूंक जाता की तिका ऑलरेडी 5 घोव जाल्यात. आनी कितें मोग आसा म्हणून मोगान तिका पळयता. बाये म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिताय गी. जेजू कडीत आसा. ऑलरेडी तुका 5 घोव जाले म्हूण सांगल्यात जेजू न्ही गी, गोत्त आसा. जाल्यार भारी मोग दाखयता. आनी दनपारां कोण म्हणे मोग दाखयतात की सांजेर जाल्यार पार्कान बसून दनपारां वताच्या परा. दॅट इज नॉट अ टायम टू लव, बट जीजस लव्स. आनी दॅट इज नॉट अ प्लेस टू लव. बांयच्या काट्यार मोग जायना. जेजूक मोग जालो. तिचे मरिफात सगळो गांव जेजू कडेन आयलो पळया. सो जीजस कोणाचे आदी कोणे म्हाका दुखयला, कोणे म्हाका तिरस्कार केला, कोणे म्हाका ना, मुखार सगळो गांव ताच्या फाटल्यान गेलो. एक गांव गेल्यार कितें जालें. देखून ते एक तुमी सॉंग आयकलां की तुत्तू अन्ना तिन्नोके ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚೋಕೆ ಅಂಗೈ ಅಗಲ ಜಾಗ ಸಾಕು ಆಯಾಗಿರೋಕೆ. तांचो एक सेकंड चरण घरा वचून ऐका. एक गांव म्हाका वस म्हणून दी आनी एक गांव स्वर्गाचो असलो गांव म्हाका देव दिता, बेना म्हाका म्हणटात जेजू. तेंत ह्या वर्सा कोणे पुरा तुमकां दूख केला सोडा. देखून सांब पावलो म्हणटा पिलिपिकारांक बरयलें पत्र आतां 3 वाक्य 13 तुमच्या बायबलांत ओपन करा. हें बरें उतर अंडरलायन करा. फॉर 2024 this word will inspire you. फाटलें आसा तें विसरता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वोद्दाडटां. मेळ्ळें न्ही. फिलिपियन chapter 3:13 आसाय. फाटलें आसा तें विसरता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वोद्दाडटां. देखून म्हज्या जिवितांत फाटल्यान कितें जालां 23 कितले जाणांनी म्हाका दुखयलां. मोगाचो न्हू म्हजी एक बरी संवय आसा. सुमार जाणांची हांवें पळयल्या. हांव खंय बैसरल्या रे म्हज्या मांयक एक घरा फोन करून सांगता, माय आज हांव कलमाडी येता. मागीर फाटीं गेल्या हांव म्हज्या फाटीं पावलो म्हूण. कारण इतल्यांत फाटीं पावता म्हणली गॅरंटी म्हाका ना, कोणाकी ना. हांव खंय गेलां म्हणून आमकां ल्हान आसतना शिकयलें. आतां म्हाका 46 वर्सां जालीं. हर एक दीस म्हजी माय फोन करनाटल्यार म्हज्या भावाक सांगता हांव. आनी फाटीं पावल्ल्या मागीर म्हजी माय खंय मी बैसरता जाल्यार ती म्हाका फोन करता आनी म्हणटा हांव अशें येता. आनी फाटीं पावल्ल्या मागीर फोन करून सांगता हांव पावल्या पुता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज एक बरें चिंतप करा. ह्या वर्सा आमच्या भुरग्यांक आमी शिकय जाय. फाटल्या दिसांनी भोव कोडू घडीत आमच्या देसीचेर जाली. संकटीन बेजार बघता.
इल्लें वडिलांनी सांगलें आयकलें तर, इल्लें वडिलांनी सांगलें आयकलें तर पळया वचनाका पुता, आतां वचनाका पुता, जायत मामी इतले स्पीड गाडयेर वचनाका पुता, जायत मम्मी. आयकलें जाल्यार मोरनाच्या फोटाच्या मुखार मोरता मुचोर त्या आवयन रडचें उरतें. There are many young people here. This year, decide one thing. When you go out of your house, say to your mom, Mama, हांव थंय वचून इल्ल्या वेळान फाटीं येता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या मालगडीन आमकां शिकयलां. आतां भुरग्यांनी केदाळ सांगचें म्हळ्यार म्हजी माय म्हाका सांगता खंय म्हण येताना, देखून हांव मांयक सांगता, तुमी दादले तुमच्या घरांतून भायर येतना तुमच्या पत्नी कडेन आनी तुमच्या भुरग्यां कडेन सांगतात की पुता हांव थंय वचून येता म्हूण. ती सांगती आहली, ती सांगती आहली. देखून एका घरा हांवें पळयलें, घराच्या बागला कडेन एक बायबल उक्ते करून दवरला. कोण घरांतून भायर येतात की ती येच्या पयले एक वाक्य वाचतात आनी येतात. कितले बरें एक चिंता पळया. वाय कांट वी डू एडॉप्ट दीस इन आवर फॅमिलीज टू. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13, जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतलां तशें हांवें ताका जिखून घेजय. जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतलां तशें हांवें ताका जिखून घेजय. कम ऑन टेल मी, जीसस हॅज कॉन्कर्ड मी. येस, हॅव यू कॉन्कर्ड जीसस? तुवें जेजूक जिखून घेतलां गी? 100 मीटर रेसांत एकलो मात्र विन जाता, एकल्याक मात्र मेडल मेळटा. फर्स्ट वा सेकंड आनी थर्ड मेळटा म्हण सोडया. बट क्रिश्चन लायफ आमकां सगळ्यांक फर्स्ट येवंक जाता. सगळ्यांक फर्स्ट मेडल मेळटा. हांगासर बसली न्ही तुमी, तुमच्या भुरग्यांनी टफेस्ट एग्जाम पास जायचे म्हण चिंतलां वय गी. IAS, IPS, नीट एग्जाम म्हज्या भुरग्यांनी पास जायचे, तुमची आशा. आमचो बाब आसा सेरगार, पवित्र पुस्तकांत तांणी टफेस्ट एग्जाम पास जायचे म्हण तो आशेन हांगी. Doesn't he expect from you that you must pass the toughest exam? देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें वर्स 9 वर्स गेलें. आतां कितें जालें? फाटीं सोडा, सांग पावलो म्हणलें बरी. कितें म्हळ्यार फाटलें आसा तें हांव विसरतां, फुडें कितें आसा ताका धरूंक हांव प्रयत्न करतां. ती धांवची रेसी विशीं सांगता तो, रेसा विशीं. हांव म्हजी धांव हांव धांवतां आनी फाटल्यान आसून तें सकड मानके एक पटी वो तें व्हडलें टावर आसा पळय BSNL, ताका सोडूंक एक दीस चिंतलें तांणी. सोडलें अर्द्या अर्द्यान दप करून सकयल पडलें पुरा. एक धाकटो मानको वयर पावलो. वयर पावून थंयतान मातशा म्हणून सगळ्यांक आपयता आनी हांव पावलां हांगा म्हणून. सगळ्यांक आजाप. सगळ्यांनी सर येदो व्हडल्यांनी परत विचारलें, तूं कसो थंय वयर पावलो, येदो ल्हानसो कसो पावलो? म्हाका कान आयकना म्हणलो खंय. अर्द्यार पावल्ल्यांक सकयल पडलें म्हणटा, तुका जायना, हाका आयकूंक आयकना. देखून आज एक बरो निर्धार करा. एक दिसा 15 मिनिटां तूं बायबल वाचशी जाल्यार तूं बायबल स्कॉलर जाताय. एका दिसा केवल 15 मिनटां तूं बायबल वाचशी जाल्यार यू विल बिकम अनदर बायबल स्कॉलर. वी डोंट वॉन्ट अदर बायबल स्कॉलर्स. जस्ट 15 minutes.
Every day you may not be able to read. One day you will be able to read, not 15 minutes, half an hour. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर पवित्रत्व दोन संगती आमी जर तर तुमी चिंता देवाचें उतर एका जिवितांत एक पोटी म्हूण हांवें वाचूं ना म्हणून जायत तर इन्सल्ट तुका न्ही देवाक. तुजो बाप्पा पयल्या भायल्या गांवांत आसतलो पयलें, वय तो लेटर बरयतालो, पयलें फोन नासलें. तुमी हांगा जायते बापूय आसात, तुमच्या भुरग्यांनी तें लेटर वाचूं ना म्हूण जाल्यार तुमकां कशें भगत? आवयानो, तुमी बरयल्लें लेटर तुमच्या भुरग्यांनी वाचूं ना म्हूण जालें तर तुमकां कितें जाता? कशें भगत? देवाक भोगता. Take two things from the beginning have been insisting you two things. Holy Spirit, Bible, Word of God. Holy Spirit, Bible. ही आमकां दोन जाय. जर तर जो मनीस देवान दिल्लो वेळ, देवान दिल्ली तालेंतां, देवान दिल्ली आवक बऱ्याक वापरिना, देवान दिल्लें फाटीं घेता गी. हॅलो, रोमाकारांक बरयल्लें पत्र काडा. इकरा कोणे म्हण एकल्यान वासिचें 29. इकरा 29. Romans 11:29. One of you read please. हां. आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकुल आपलें मौन बदलिना. देवान तुका हें तालेंत दिलां, देव बिलकुल फाटीं काडिना. ब्रदराक आतां म्युजीक खेळचें तालेंत दिलां, ताची तावन फाटीं खान घेत गी देव? ओके, म्हाका एक कंतार म्हणचें तालेंत दिलां, म्हजे तावन फाटीं खान घेत गी? आमकां दिल्लें हांव कसा, म्हाका कितलें हांव गोत्तुना. 60-70 वर्सां हांव दिलां जाल्यार वो कांय वापर नाटल्या देव फाटीं खान घेत गी? पोरण्या सोल्ल्यान देवान फाटीं खान गेला. पोरण्या सोल्ल्यान देवान फाटीं खान गेला. ओपन युअर बायबल. फर्स्ट Samuel chapter 2:29. First Samuel chapter 2:29. ओके, हांव वाचता, सांगता तुमकां ताजें बॅकग्रावंड कितें. एलीक 2 पूत आसले, ताचें नांव आसा होपनी आनी फिनेहास. एली देवळांत बली भेटयतालो, तो याजक आसलो. सामुएल धाकटो भुरगो ताचे सांगत आसलो. सामुएल व्हड जाताना देव पळयता एलीचे पूत देवाळ भश्ट करतात, देवाक मानवना. एली इतलो मानवलो की त्या पुता धर्मान देवान म्हणे पळया 29 कितें म्हणटा? हां, तर तुमी म्हज्या बलयांचेर आनी हांवें भेटोवंक फरमायल्ल्या कानिकांचेर असोय दोळो कित्याक दवरतात? तूं म्हाका दिताय त्या माना प्रास चड मान तुज्या पुतांक कित्याक दिताय? एली ताच्या पुतांक चड मान दिता देवाच्या की देव पळयता. आनी 30 म्हणटा उतर, कितें म्हण देखून सर्वेस फॉर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुजे आनी तुज्या बापायचे घराण्याचें म्हज्या पवित्र स्थानार सदांकाल म्हजी सेवा करतलें म्हूण हांवें सांगिल्लें, पूण तशें जावचें ना. देवान फाटीं खान गेलें. एलीक सांगिल्लें, तूं तुजी भुरगीं सगळीं देवळांत सेवा करतलीं, पूण आतां तुमी म्हाका मानूनात, तुमी करची नात. देवान सोडूं ना. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, आतां 2024 9वें वर्स आमच्या हुमरार आसा. चिंतें, देवा तुवें म्हाका भलायकी दिली, समाधान दिलाय, संतोष दिलाय, सगळें दिलाय. दया करून फाटीं खान घेनाका.
दहेकन फाटी खान घेना. देवान दिल्लो पवित्रत्व तूं वापरिना तर देव फाटी खान घेता. दाविदाचो फाटी खान गेलो. पळया कीर्तन 51 ओपन युअर बायबल. वाक्य 11. तुझे मुकलो कान म्हाका भायर घाली नाका, तुजो पवित्रत्व म्हजे कडचो काडी नाका. काडलो देवान. समसावाचो पवित्रत्व काडलो. सोलोमनाचो पवित्रत्व काडलो. दाविदाचो पवित्रत्व काडलो. देखून देवान आमकां दिवंक आमची देणी सगळीं दिल्यानंतर देवाक आमी अर्गां दिवया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देखून देवान आमकां दिल्लें केदींच फाटी खान घेनातले बरें. फाटी खान घेना देव. फाटी खान घेना जाल्यार थोडे फुडें आमी जिवची रीत पळोवन देव फाटी खान घेत. देखून एक 9वें वर्स आमच्या उमरार आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया, आराधन करून सोम्याक आमचे मदें स्वागत करया. आनी ह्या आराधना वेळार आमकांच 9व्या वर्सा कितें गरज आसता ती सगळीं थेसांवां मागणी आतां आमी मागून घेवया. आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, सृष्टी रचणारा आराधन तुका, जीविततारा आराधन तुका, मनशा पोसणारा आराधन तुका, देवा आमच्या बापा आराधन तुका, काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका, मोगा सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, दैवी सडवोंडारा आराधन तुका, आमच्या तारोका आराधन तुका, सर्गीच्या नीतीदारा आराधन तुका, देवा पुता आराधन तुका, जिसू ख्रिस्ता आराधन तुका, मोरयेच्या पुता आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, पवित्र आत्म्या आराधन तुका, बसधरा आराधन तुका, बुसवोंडरा आराधन तुका, देण्यादातारा आराधन तुका, पवित्र करणारा आराधन तुका, पाराक्लिता आराधन तुका,
आराधन तुका सोमया आराधन तुका धनिया आराधन तुका पवित्र आराधन तुका सोमया आराधन तुका धनिया आराधन तुका पवित्र हालेलुया 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 मसलीची रास पळयलेंत पेद्रू तुज्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो सोम्या म्हजे सरशिलो पयसर हांव एक पातखी सोम्या म्हजे सरशिलो पयसर हांव एक पातखी तुजें दर्शन पळोवन इजाया देवाक म्हणालो हाय म्हज्या खाटा म्हजो नाश जालो मू हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस जेन्ना जेन्ना पावलो देवा विशीं चिंता ताका आयकलें उतर सावल सावल म्हाका कित्याक दग दिताय आनी तो म्हणलो म्हयने भरती जायना ते बेळी जल्मल्लो हांव देवा म्हाका सगळ्यांक देवा मुखार रावतना तांचें उणें पळोवन तांच्या दोळ्या मुखार आयलें जेजू ह्या पवित्र तळार तुजे मुखार हांव दिंबी घालां म्हजें सगळें जिविताचें उणें पळोवन म्हज्या दोळ्या मुखार येता जेजू हांवें होगडायल्लो म्हजो वेळ हांवें होगडायलें समाधान हांवें होडायली म्हजी तालेंतां हांवें विबाडलेले संबंद हांवें विबाडलेलें देवाचें उतर सगळें म्हज्या दोळ्या मुखार येता जेजू म्हाका रोसूंक तुका कश्ट मारूनात पूण म्हाका सोडोवंक तुवें तुजें रगत वारेजें पडलें मुगाडा जेजू त्या पातकी स्त्रीक पातरू मारूंक आयिल्ले पयस रावले पूण तिका तूं लागीं रावलोय त्या पातकी स्त्री तुजे पांय पुसूंक आयिल्ली ती तुजे लागीं आसली पूण सिमो पारिजेव पयस बसल्लो आज हांव पातकी म्हजे तावन पयस राव नाका जेजू म्हजे तावन पयस राव नाका हांव तुज्या लागीं रावता तुजी सावळी म्हजेर पडों तें वस्त्राचें पोंत म्हाका लागूं जर तुजे शिंपयेंत तुवें मनशांक गूण केलाय तर ती हांव अत्रेकता तुजें रगत तुजो स्वास सगळें म्हाका जाय जेजू अर्गां तुका होगडाप तुका स्तुती तुका महिमा तुका सगळें आमी बसया नेकेत्राची उजवाडांत आयिल्ले ज्योतिशी म्हणाले आमी ताचें नेकेत्र पळयलें आनी ताका आमी आराधन करूंक म्हूण आयिल्ले हांव आमी इतलीं जाणां ह्या पुणशतान देवान केल्ल्या उपकारांक आराधन करूंक म्हूण आयिल्ले हांव देखून हें गीत हें भजन आराधिसुवे न्हू निम्मन्ने येसुवे गीत गावन स्तुती करया आराधन करया
ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ಮನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಜೀವಜಲವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಜೀವಾಚಲವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. सोम्या आमी संपूर्ण आमचे समर्पण करूया. तो एकलो मात्र सुत्येक पात्र सगळें वर्स म्हाका राखलें आनी एक नवें वर्स पळोवनचें भाग म्हाका फावो करता. म्हज्या जिविताच्या आवकाक आनी एक वर्स राजाधिराजा नीने येसुवे, ರಾಜಾಧಿರಾಜಾ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ, ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ.
सगळे म्हजे कुटाम सोमेच्या पांयां तडी हाडया कोणा पासून तुमी मागोवंक म्हूण आयल्यात तांकां सोमेस्तांक सोमेच्या पांयां तडी हाडा. एक बापूय देंवसार लागल्या तुज्या पुताक घेवन आयलो आनी म्हणालो सोम्या तुका साथ जाल्यार म्हज्या पुता बरो कर. तुका साथ जाल्यार ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ರಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ರಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ರಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ರಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೇ. जेजू तुका महिमा जावं. सगळे म्हजे अंतस्करण तुका स्तुती करता. जेजू तुका अर्गां जावं. आत्म्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता आनी सर्व तुजी पिडा गुण करता. तुज्या माथ्यार मोग असो आनी काकुळची सो मुकुट घालता तो देव हांव. सुरेस्पर दायाळ कुरपाळ सुस्नी तो सदां काल आरोप लायना. सदां कडेन तुजे कडेन रागार रावना. तुज्या पथकांक प्रमाणे तुजे कडेन वेव्हार करिना. तुजो काकुळदार देवा मुखार आमी बसले हांव. ही गवडी सोम्याक पळया. तुमी ह्या वर्सा कितल्या जाणांच्या रिणार आसात. पयशांचें रीण न्हय. हे थोड्यांक आमी पयशे रीण दिवंक काय. कितल्या जाणांच्या कुमोक तुमी घेतली न्हय रिणार आसा हितून. कितल्या जाणां कडेन तुवें वेळ करचलो तांच्या जिविताच्या आवक तुका रीण जावन दिलें न्ही तुका. मलगड्यांची सांगात पावन एक रीण न्ही. वाड्याकारांचे सांगात पावन एक रीण न्ही. तुज्या भुरग्यांक शिकप शिकयतात शिक्षकां जिविताच्या आवक तांकां दितात तें रीण न्ही. तुज्या घरा सकाळीं फुडें हर एक दीस सुखान आसतना दूद पेपार हानगलता उदक सोडता रीणार न्ही. सकड सोडा तुज्या घरांतले मेळे ती स्त्री धुता. म्युनिसिपालिटीचे ते व्हरतात. तांच्या रिणार आमी नांगी. आमी रिणार आसा. आमी रीणकारी. देखून सांग पावलो म्हणटा रोमाकारांक बरयलें पत्र 13:8 एकामेकाचो मोग करचो. ह्या रिणा भायर कोणाचेच कसल्याच रिणान तुमी राव नाकात. आमकां एकच रीण एकामेकाचो मोग करचो. त्या रिणा भायर दुसरें रीण तुमकां नाका. Are you able to love that woman cleans your house
every day? Are you able to love those people who help you every day? Are you able to love those people who speak good about you? तुझ्याशी बरें उलयतात मनशां, तो बरो मनीस, ती बरी मनीस म्हणटात ती. देखून सोम्याक पळया, सोमी कोणाच्याच रिणार नातुरलो. तांच्या शत्रूच्या रिणारी नातुरलो. देखून जेजूक आमी अर्गां दिवया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. तुमची जबाब मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू म्हणा. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. आमकां हे सगळे वर्स राखून व्हरून सांबाळल्याक. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. आमची कारवी, आमची योजना तुवें यशस्वी केल्ल्याक. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. आमचो दिसपडत्या ग्रासाक कितेंच उणें पडनासतना सगळे वर्स तुवें आमकां फावो केल्ल्याक. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. मारेकार पिडेंतले आमकां आनी आमचे घराणे तुवें राखून व्हेल्ल्याक. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. आमच्या वावराचेर, आमच्या कृशीचेर तुवें आशिर्वाद घाल्ल्याक. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. वाऱ्या वादळांतले, मारेकार पिडेंतले तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्याक. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर तुवें बेसांव घाल्ल्याक. मान आणि महिमा तुका सोम्या आमकां जेजू. साबारांक ह्या वर्सा भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्याक. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. आमकां आमच्या कुटुंबांत युवा जना मरिफात समाधान संतोष तुवें फावो केल्ल्याक. मान आणि महिमा तुका सोम्या आमच्या जेजू. कुटुंबांत मलगडी बेसांव दिवची मलगडी आमकां दिल्ल्याक. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. आमच्या फिरगजेन जाल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. आमकां हर एक दीस सेवा दिवची मनशां फावो केल्ल्या खातीर. मान आणि महिमा तुका सोम्या ह्या जेजू. पुंगतेळार आमी मागलो उपकार आमकां वेळार फावो केल्ल्या खातीर. मान आणि महिमा तुका सोम्या चड आनी जेजू. चड जावन हर एक सोनवारा दीस हांगासर येवचे बाग आमकां तुवें दिल्ल्याक. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. थोडो घडी पळोवन रावा तुमच्या कुटुंबांत कितें बरें फन जालां. उडासा काडा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी मनशां आसा आमच्या चलत्या जिवितांत. देवा आमकां कांयच नाका, आमकां समाधान मेळ्ळ्यार पुरो. आमच्या घरांत समाधान मेळ्ळ्यार पुरो. म्हज्या सेस समोर आयिल्लें समाधान मेळ्ळ्यार पुरो. म्हज्या भुरग्यांक काजर करून दिल्ले कडेन ताका तिका येयलें समाधान मेळ्ळ्यार पुरो. जायतीं जाणां तुमी म्हजी भुरगीं परगांवांत कावर करतात, तांकां इल्लें समाधान मेळ्ळ्यार पुरो. देखून गीत आसा, दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू, दी म्हाका समाधान. तुज्या पांयां तळी हांव आयलां, दी म्हाका समाधान. म्हाका समाधान म्हज्या जेजू, दी म्हाका समाधान. दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू, दी म्हाका समाधान. दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू, दी म्हाका समाधान. दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू, दी म्हाका समाधान. तुज्या पांयां तळी हांव आयलां, दी म्हाका समाधान.
संगी रावो काशेता दी म्हाका समाधान, दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान. सगळें दूख सोम्याक भेटया. सगळें दूख तुम्ही घेऊन हांगासर येता आसतना, ह्या देवळा भितर येता आसतना एकच मागलें, देवा हे म्हजें दूख निभा, पिडेचें दूख, दुस्मानाचें दूख, माट मंत्रा तंत्राचें दूख, रिणाचें दूख, कोर्ट केस, आस्ती खातीर झगड्याचें दूख, म्हजी भुरगीं म्हजें उतर आयकनान म्हणलें दूख, म्हजो पती वा पतीन तांणी हांव एकामेकाक दिल्लें दूख, सगळें दूख. म्हजें सगळें दूख घेवन आयला, दी म्हाका समाधान, तुजेर भर बसून आयला, दी म्हाका समाधान, दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान, दी म्हाका समाधान म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान. सगळ्यांची काळजां पापसल्लीं आसात. आमच्या बोवारीं दीस लायल्यात. जर एका मनशाक 4 जाणांक जिवेशी मारूंक मोन येता, ताचें काळीज कितलें दारूण आसा जें. देखून आमची काळजां गायेल्यान थॉमास म्हणालो, सोम्या तुजी गाय म्हाका दाखय, हांव गायलां, म्हजें काळीज गायलां, तुज्या गायांक एकपटी हांव आपडटां सोम्या, म्हजी गाय नितळ कर. सोम्या हांव गायलां. एकलो मनीस समाधीन जियेतालो, फातर घेवन ताका सुद्दां चान्स जालो. आमचे मदें कितलीं जणी नात, आमी आमकांच चिंता, आमी आमकांच गाय करता. थोडी हात कातून घेतात, जिवीत नाका. आमी गायले वी आर ऑल wounded. We need a wounded healer. We are all wounded. We need a wounded healer. And Jesus is here. Wounded, bruised. पापसल्लीं काळजां तो बरी करता, तांचे गाय तो बांदता. कीर्तन 147:3. पापसल्लीं काळजां तो बरी करता, तांचे गाय तो बांदता. पापसल्लें काळीज म्हजें घेवन आयला, दी म्हाका समाधान. पापसल्लें काळीज म्हजें घेवन आयला, दी म्हाका समाधान. तुंस म्हजो वैस हें जाणा, दी म्हाका समाधान, दी म्हाका समाधान
म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान, दी म्हाका समाधान, म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान. आमच्या बावारी आमी चलवल्यार कितें जाता म्हणून आमकांत दोळ्या मुखार म्हणले बरी दृश्टांत आसात. ती परिक्षेन चलवली, देखून जीवघात केलो. तिका जरी जिवितान चलवली, देखून जीवघात केलो. तांच्या दुवेन तांकां चलवायलें, देखून दोगांनी तांणी जीवघात केलो. चलवनी जिवितान हांसून इतले पुढे चलवलाय. पूण आनी एक वर्स जिखूंक, आनी एक नवें वर्स तुज्या आवकाक देव कुडसिता. जेजू चलवलो, 3 पोटी तो चलवलो, पूण आनी एक मेळट जैताचें. 1 day at a time, 1 step at a time. धैर्य घे. सगळे चलवणी दोळ्या मुखार हाड. चलवणे तावन कितें लिसांव तूं शिकलाय, चलवणे वरवीं तूं कलतो जालाय, चलवणे वरवीं नव्यो वाट्यो तुका देवान उगडप केल्यात. जैतांत सांगात दिनाटलो, चलवणेंत देवान म्हाका फुल्ल सांगात दिला. ನಾನು ಉಳಿದಿರುವುದು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ. ಅರ್ಗಾಂತುಕ ನೀರಾ ಸಲ್ವಾನಿ ಕೇವೋನೈಲಾ दी म्हाका समाधान, ನೀರಾ ಸಲ್ವಾನಿ ಕೇವೋನೈಲಾ दी म्हाका समाधान. जीविता वाट म्हाका दाखय सोम्या, दी म्हाका समाधान, दी म्हाका समाधान, म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान, दी म्हाका समाधान, म्हज्या जेजू दी म्हाका समाधान. मनांत म्हणा, जेजू म्हाका समाधान जाय. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. महिमा जेजू. मुखाच्यान शिस जेजू सांगात 3 वर्सां आसले. जेजून आजाप करचें तांणी पळयलें. जेजून सुबर्थ परगड करचें पळयलें. जेजून मागणें करचें पळयलें. शिसांनी जेजू लागीं एकच विचारलें. कितें विचारलें? सोम्या आमकां कितें करूं शिकय? आजाप करूं शिकय म्हणून विचारलें गी. शर्माव सांगूं शिकय म्हणून विचारलें गी. अद्भुत कामां करूंक शिकय म्हणून ना. तांकां गोत्त आसलें हांवें मागणें केल्यार म्हाका आजाप करूंक जाता. हांवें मागणें केल्यार म्हाका शर्माव दिवंक जाता. देवाचें उतर परगट करूं म्हाका पयलीं आमकां कितें जाय? जेजू आमकां मागणें करूंक शिकय. सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. दुसरें खंयचेंय नाका आमकां. तुमी आज कितें विचारता जेजू लागीं? शिसांनी दुसरें कितेंच विचारूं ना. फातर आसले उंडे करूंक, कांय नातल्यांतले 5,000 लोकांक जेवण दिवंक तें करूंक म्हाका शिकय म्हूण सांगूं ना शिसांनी. ओन्ली दे आस्क ओन्ली वन थिंग, लॉर्ड टीच अस टू प्रे. रेस्ट दॅट प्रेयर वील वर्क. Jesus expects only this much from me. You pray.
रेस्ट ऑफ थिंग्स आय विल डू. यू प्रे. गेसेमनी म्हळ्यांत जेजून सांगलें तितलेंत म्हजे पासून तालवार काडून म्हणून झुजा म्हणूं ना. तुम्ही थाळणेक सांपडनाशें मागा. इयर ऑफ प्रेयर पापा साहेबान डिक्लेअर केला 2024 जेजू लागीं. जेजू पाप साहेब म्हणटा हांवें मागजय म्हणून म्हाका गोत्तू ना कशें मागजय म्हणून कळीत ना. जेजू हांवें कशें मागजय, हांवें कितें मागजय, कोणा खातीर मागजय. पेद्रू म्हजे सांगता मागणें करा म्हणलें तो न्हिदेंत पडलो मागण्या वेळार न्हिदलो. जेजू मागतना तो न्हिदलो. आमच्या घरांनी थोडी पटी वडा मागतात, भुरगीं न्हिदतात. जेजू मागता, पेद्रूक न्हीद आयली. देखून जेजूचे मागणें जाल्ले उपरांत पेद्रून कितें केलें म्हणल्यार मागण्याची सकत ना, ताका बोळ ना, पोत्यान सुरी दवरली. येदोळ मुसरी नातली सुरी ताचे कडेन. आतां सुरी दवरता. जाय गी सुरी. मागण्याची सकत ना मनशाक, देखून पुरा सक्ती येतात. विपरीत मोबायल पळोवचें, विनगेपण पळोवचें, सोरो पिवचें, इस्पीट खेळचें, ती परत दुसरी सक्ती मनशाक खंयची नाटल्या खंयची एक सकत जाय. मागण्याची सकत आल्यार ह्यो पुरा पयस आसतात. मागण्याची सकत ना, देखून पेद्रू कडेन सकत ना, पोत्यान सुरी दवरली. तो चिंतलो हे सुरी म्हाका राखता म्हणून, हे राती सुरी म्हाका राखत. जेजूक धरूंक सैनीक आयले, 100 जाण आयले. व्हडले तालवार भायर कान पोत्यांतली. ताणें एक 10 जाणां मनी मारिचे आसले. मागण्याची सकत ना, गुलामाचो कान काडलो. पुरोगी when you do not have power of prayer, you can do only that much. You can't do anything, my friends. तो मागतलो दानियेल. भुकिल्ली सिंह ताच्या मुखार आसा. तो मागतलो, देखून सिंहाची तोंड दंपलें. उक्तें करूंक जायना तांकां, उक्तें करूंक जायना. शाद्राक मेशक उज्या भितर मागताले. कांय उजो तांकां वस्त्राच्या पोंताक मनी लागलो ना. हालेलुया, हालेलुया. जेजून त्या गुलामाचो कान सोमा केलो. तुजी तालवार पोत्यान घाल म्हणालो. उपकारान ती म्हणालो. जेजूक धरलें. पेद्रू पयसल्यान जेजूचो पाटलाव करतालो, लक्षिल्ल्यान न्ही. ताका आपयलें लक्षिल्ल्यान पाटलाव करूं. आनी गेलो आनी हिंवकांक सुरू जालें. हिंवकांक सुरू जालें ताका. ते राती जेजूक ते धरतात, विनगे करतात, माथ्यार कांट्याचो मुकूट संतितात, मारतात. जेजूची पाट सगळी पिठो जावन रगत धरणीर पडला, मांसानी रगत. ते पळयतना आखा हिंवका ताका. आखा गाम सुटो जाल. तुमगेर भुरग्यांक पिडा आयल्या राती. हिंवेच्या दिसांनी जाल्यार तुमकां घाम सुटता भियान. भुरग्याक कितें जाता कोण ना म्हणून. पेद्रूक तशें जायजें आसलें. ताका हिंव लागोन आसलें. हिंव लागलें. वेन यू डू नॉट हॅव पॉवर ऑफ प्रेयर, तुमकां केदाळ मागण्याची सकत ना पळया, तो हळू कुडीची शक्ती बळोवन जातात. कुडींत आमचे मस्त शक्ती आहात. मागण्याची एक सकत. कुडींत दायीक शक्ती आहात, लौकीक शक्ती आहात. हिंवकांक सुरू जालें. हिंवकांक सुरू जालें आनी जेजूच्या विरोधनी केल्ल्या उज्या मुखार बसलो. बसोनी तो उज्या मुखार. खंयच्या उज्या मुखार? जेजूच्या विरोधीनी केल्ल्या उज्या मुखार बसलो न्ही. पळया, हे धड मुसरी जेजू सांगत आसलो मागणें करूं ना. त्याच क्षणार तो जेजूच्या विरोधी सांगत हात मिलायलो ताणें. The moment when you don't pray, the enemies of Jesus will come close to you. Come close to you. पळया, निमाणे मागणें करूं ना. ताचो सुवागौरव राखजे न्ही घेता.
तूंय तांच्या शिसां पैकी एकलो न्ही गी हांव न्ही तो कोण म्हूण म्हाका गुतूच ना म्हणलो. वेन यू डोंट प्रे यू वील outrightly deny that you are a Christian. You will say, I don't know him. देखून म्हाका चनो हें वर्स संपलें. हें वर्स हांवें कशें मागलां कितें मागलां म्हाका कळयत ना. पूण आतां नवें वर्स 2 दीस ओन्ली 40 hours मागया. सोम्या सांगा सोम्या एक दीस एटलिस्ट 15 minutes देवाचें उतर वाचूंक म्हाका कृपा दिताय गी. एटलिस्ट 15 minutes. हांगा जर जायत जाणां कुटुंबां आयल्यान पतीन भुरगीं तुमी सांगाता बसल्यान एक निर्धार करा. आमी सांगाता एक 15 minutes वाचतलें हांव घरा. देखून मुखार भावन आनी भयणीनो आमचे कश्ट आमची पंतावनां सोम्याक भेटोवया. सोम्याक आमच्या हे सगळ्या वर्सांत आमच्या घरांत जेजूक आपोवया. पळया इस्रायल परजा 100 लाख परजा मोयजेन भायर हाडली. देवान इतली अद्भुतां केली आजापां केली. ती आजापां लोक पळयनात कितें म्हणाली गोत्ता गी ती. निर्गमन 14 वाक्य 11. निर्गमन 14 वाक्य 11. तांणी मोयजेक म्हळें इजिप्तांत पोंड नात म्हूण तुवें आमकां ह्या आरण्यांत मोरोंक हाडलाय. कोलें उतर पळय देवाक. इजिप्तांत पोंड नात म्हूण तुवें आमकां हांगा हाडलाय गे. कोलें उतर कठोर उतर. आमकां इजिप्तांतली भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय. सगळें वर्स इतलीं वर्सां भुरग्यांक तुमी पोसतात ल्हानोड करतात आनी तीं भुरगीं म्हणटात तुवें म्हाका कितें केलाय. तूं म्हाका बूत सांगू कोण न्हय. म्हजी माय बाप समानांत म्हणटात. म्हजी माय बाब समानांत. भुरगीं ल्हानशीं पळया हांगा ल्हान भुरगीं आसात तरणाटे आसात. हे इस्रायल परजेन सांगले बरी थोडे बडी तुमी तुमच्या बाप्पा मम्मी सांगतात ते. एक भुरगीं नातल्या आवयन पाप तिणें एक पोसकें भुरगें पोसलें. तें भुरगें इतलें व्हड जावन 19 वर्सां जाताना कितें म्हणलें कळटा तुमकां. म्हाका कित्याक पोसलें तुवें त्याच दीस जिवेशी मारीचें आसलें. तूं तुजी म्हजी आवयच न्ही. तूं कोण म्हाका वचूच ना. इस्रायल परजेची एटिट्यूड आजून कंटिन्यू आसा न्ही गी. देव कनवळो देव कितें म्हणलो गोत्ता गे. मोयजेन जाप दिली भियेनाकात तिर राबा आनी सर्वेस फॉर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. सर्वेस फॉर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा. God will fight for you. Be at peace. सगळीं कश्ट देवा ह्या 2024 म्हाका हाचेतान सुडका मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण चिकिंची पुरा मागणी हांव सांगा. एक विद्यार्थी म्हजे लागीं म्हणाली फादर म्हाका CA परिक्षा बरोवन पुरो जालें. म्हाका ह्या वर्सा मनी देवान पास केल्यार पुरो. तसलीं कितलीं जाणां आसात. देवा 2024 म्हाका एक काम मेळ्ळ्यार पुरो. ह्या वर्सा मनी आमच्या कुटुंबान समाधान मेळ्ळ्यार पुरो. तसलीं मागणी तुमच्या काळजांत आसात. सांगा जेजू
येदोळ पर्यंत तुमच्या जिनये वाटेर तुमकां कश्ट मेळ्ळ्या जायचे, जिनये वाटेर मेळटीत कांटे, पूण आमी फाटीं पडोवचें नाका, चलया फुडें. संवसार आसाच पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसा म्हणलो जेजू आसा. जिनये वाटेर मेळतीत कांटे, रावचे नाका चलया फुडें. जेजू आसा आमचे सवें, विश्वास दरिया ताचे कडेन. संसार सोसरा पर्यंत आसा तो आमचे सवें. जिनये वाटेर मेळटीत कांटे, रावचे नाका चलया फुडें. जेजू आसा आमचे सवें, विश्वास दरिया ताचे कडेन. उत्संबळ धरियो तो जा, येवंदी ती बोडलारा. उत्संबळ धरियो तसा, येवंदी ती ओडलारा. येवंदी ती ओडलारा. परत एक कोटी. उत्संबळ धरियो तो जा, येवंदी ती बोडलारा. उत्संबळ धरियो तसा, येवंदी ती ओडलारा. येवंदी ती ओडलारा. जिनये तारू के दीस बुडचे ना, जेजू आसा आमचे सवें. जिनये तारू के दीस बुडचे ना, जेजू आसा आमचे सवें. जिनये वाटेर मेळटीत कांटे, रावचे नाका चलया फुडें. रावचे नाका चलया फुडें. जेजू आसा आमचे सवें, जेजू आसा आमचे सवें. विश्वास दर्या ताचे कडेन, विश्वास दर्या ताचे कडेन. सलवल्लें जिवीत जावं, कश्टाची वाडती जावं. सलवल्ले जिवीत जावं, कष्टाची वाडती जावं. कष्टाची वाटी जावं. दुख थांबतले तुका जैत मेळटले, जेजूचेर विश्वास दवर. दुख थांबतले तुका जैत मेळटले, जेजूचेर विश्वास दवर. जिनये वाटेर मेळटीत कांटे, सांगात म्हणया. रावचे नाका चलया फुडें. जेजू आसा आमचे सवें, जेजू आसा आमचे सवें. विश्वास दर्या ताचे कडेन. जेजून आनी एक वर्स आमच्या जिविताक उरसेला. देखून आमी अर्गां दिता आसतना सगळीं आमी दिंबेर पडया. पवित्र पुस्तक सांगता,
सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतले हर एकलो ताराण झडतलो. सगळें वर्स किर्तन 90 वर्स 12 म्हणटा, जितलीं वर्सां तुवें आमकां कश्ट दोग बगूंक दिली तितलीं वर्सां आमकां सुख संतोष दी देवा. जितलीं वर्सां कश्ट दोग पिडा शिडा आमी बगली तितलीं वर्सां आमकां सुख संतोष दी देवा. तर आतां दिमयेर पडल्यात तुमी. सोम्या मुखार दिमयेर पडल्यार तो तुमचे बगलेन उबो रावतलो. If you kneel before him, he will stand for you. If he stands for you, who can be against you? तुमची जबाब, जेजू आमचे संगी राव. जेजू आमचे संगी राव. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या वावरांत, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या निराशी आनी सलवणेंत, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या पिडेंत आनी आमच्या एकसुरपणांत, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या वायट सवयेंक आमी संपडोवन कश्टतना, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या आळसायेंत, जेजू आमचे संगी राव. मागणे करिनातल्या घरांनी, जेजू आमचे संगी राव. मनाभेद असल्या काजरी जोड्यातय, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या शिकपांत आनी आमच्या पैनांत, जेजू तूं आमचे संगी राव. आमच्या परगांवांतल्या सांद्यातय, जेजू आमचे संगी तूं राव. काम होगडावन कश्ट आसतना, जेजू आमचे संगी तूं राव. आमच्या आर्थीक अडचणेंत, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या वाहनांनी आमी पैन करतना, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या वाड्यांत आमी करच्या वावरांत, जेजू आमचे संगी राव. आमकां दोगदूंच्या आमच्या मुखेल्यांतय, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या मलगड्यांक भलायकी दिवच्याक, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या इगर्जेक देवाता वतावन पयस असल्या बावंडांक पाटी हाडूंक, जेजू आमचे संगी राव. तुज्या दैवीक योजनाक हांवें आडकळ घालिनशें, जेजू आमचे संगी राव. क्रिस्तांवांक दोगदूंच्या सर्व धर्मा आनी संघटनांक, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या आत्मीक झुजांत, जेजू आमचे संगी राव. आमच्या कृशींत वावर करतना, जेजू आमचे संगी राव. आमची युवा जनांनी भुरगीं तुका लागीं येशें. जेजू आमचे संगी राव. जेजू जशें इस्रायल परजा तांबडो दर्यो उतरतना तांणी बगल्लें, सोम्या तुवें आमकां जिवेशी मारूंक हांगा हाडलां गी, तुवें आजाप केलें. सगळे जिवेशी मारूंक आयिल्ले इजिप्तकार उदकांत बुडोवन एकात्त खाना भितर मेले. इस्रायल घरांक एक एकल्या इजिप्तकारांक जिवेशी मारूंक जाते गी. देव बळवून एकत्त खिना भितर वैरींचो नाश जालो. तुजे आत्म्याचे, कुटुंबाचे जे वैरी म्हूण आसात, सोम्याक भेटय. भिये नाका, धैर्यसाणी नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां. हांव तुका म्हज्या उजव्या हातान सांबाळटां. पळय, तुजे रागार पेटलेले सगळे नाश जातले. तुका वायट बगयतले सगळे नाश जातले. तूं सोदल्यारी ते तुका मेळचे ना. सोम्या, म्हज्या आत्म्याच्या वैरी नाश कर. जे म्हजे लौकीक वैरी म्हूण आसात तांकां बळें कर. आमच्या देशाक राख बापा. आमच्या पाप साहेबाक सांबाळ. ह्या फिरगजीच्या विगाराचेर आनी आज वर्त्या विश्वासान तुज्या पांयां तडी आयिल्ल्या ह्या भक्तांच्या जिवितांत जें कितें आतां ह्या घडये ती मागतात तांकां फावो कर. सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमकां सोम्या इती करया. घव्या गीत येद्या वाडा सक्रामेंता. Itia ora sacramenta sustang naman koruya purvila taru pabotla novio riti adharya salvon vecha uskatvisya bhavatachi
बोलतिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्नास स्नान एका स्थळ्या हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासम नावर्ता थोड्यांच्या जिवितान इतले कश्ट आसात गी तांणी म्हजे लागीं म्हणलें आसा फादर तूं मिसा वेळा काल उबारतना म्हजे पसत माग तूं सक्रामेंत उबारतना म्हजे पसत माग तसली कश्टांत आसली मनशां आसात ICUंत आसात आमचे दोग जाण तरणाटे ICUंत आसात कश्टतात मागया आमी तुमच्या कुटुंबान कोण ताका मागण्याची गरज जाता आस्पत्रेंत आसात उडास काडा प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूचें जीवन खुर्साचें मरण आनी पुनर्जीवनपण उगडास तुवें आमकां घडोवन दवरलाय ह्या पवित्र संस्कारा मुखार दिंबयेर पडोवन आराधन करच्या ह्या म्हज्या भावा भयणीचें कुटुंब तांचे भुरग्यांचें शिकप तांचो वावर तांचे कश्ट तूं बरो जाणाय बापा ह्या नव्या वर्साक आमी पांय तेंकता आसतना तुवें बसयलेलीं दिरवीं देणी आनी आशिर्वाद आमकां भरपूर फावो कर ज्या पासत आमी मागलां तांकां कुडीचे आनी मोतीची भलायकी फावो कर तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना आमेन नमन नमन तुका बाळो राया राया काळजांचा ख्रिस्त राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गींच्या दितूची दया गोरवा कावणे तो सलमालो शेळ्यां खातीर तुझा जीव दिलो गवळी कर सावन हिंडे एकठांयलो सैता करो तुवें सोन केतो नमन नमन तुका बाळूक राया राया काळजांच्या ख्रिस्त राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या दितूची दया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं मगाळ भावन आनी भयणीनो आयच्या आराधना वेळार आमी नियाळ केल्लें आसा आमकां रोसूंक देवाक सुलाभ आमकां इतलीं वर्सां पोसूंक देवाक सुलाभ पूण आमकां सोडोवंक बारीक कश्ट देखून हर एक दीस आमी विचारूंक जाय हांव जल्मलो जाल्यार कित्याक आनी हांवें जियोवचें जाल्यार कित्याक सिमियोन प्रवादी बाळकाक हातीन घेवन म्हणालो
सर्वीस परा आतां जाल्यार वचूंक सोड. म्हज्या जिविताचो पर्पज जालो, कळ्ळो म्हाका. हांव कितें आशिल्लें पळोवंक तें म्हाका पळोवंक मेळ्ळें. आयच्या वांजेलांत प्रवादीन अन्ना ती भोव बरें म्हणटा. तिच्या 84 वर्सांच्या प्रायर जेजूक हातीन धरचें भाग तिका मेळ्ळें आनी त्या घडयेंत देवाची सुवार्ता तिणें परगटूंक सुरू केली. कितें तिणें पळयलें, कितें तिणें आयकलें, सगळ्यांक तिणें सांगूंक सुरू केलें. दीस इज द पर्पज ऑफ आवर लायफ. जेजू विशीं हांवें बगरलें, हांवें आयकल्लें, सगळ्यांक सांगची. ती कृपा ह्या मिसा वेळार देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. जायते फावटी पवित्र आत्म्याक, म्हजे थंय आसचे पवित्र आत्म्याक धैर्यान साक्ष दिवंक, जेजूक साक्ष दिवंक हांव सलवलां. सोम्यारकचें बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्स्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूट, सोमिया काकूट, क्रिस्ता काकूट, क्रिस्ता काकूट, सोमिया काकूट, सोमिया काकूट. महिमा देवा पोसकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सरकीच्या राया सरपदवेधा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका 3 वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उच्चात पोचताय आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा आमच्या कनवळ्या बापा पदकान आमकां गुलामपणान दमोन दवरल्यान पूण आमकां सोडूंक तुजे एकल्याच पुतान मनशा सैमान वजन घेतलो.
आनी ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुडका मेळो म्हूण मागता त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सांजुवन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. ल्हान भुरग्यानो, जेजूचे नांवी तुमची पातकां बगसल्यान देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो, आरंभतावन आसलेल्यांक तुमी वळखून जाणान देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. भुरग्यानो, तुमी बापाक वळखतात देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो, आरंभतावन आसलेल्यांक तुमी वळखून जाणान देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, तुमी बळवंत, देवाचें उतर तुमचे थंय तीर रावलां आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. ह्या संवसाराक आनी तांतूं आसलेल्या वस्तूंक तुमी भिवनाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो अंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवनाची पकड दवलत हें सगळें बापातावन न्हय, बागार संवसारांतावन आयिल्लें. संवसार आनी ताचे अंदवणे अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाल बळटा. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख. सर्वेस्पोरा मुक्ता सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो सर्वेस्पोरा मुक्ता सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. परसलोकानो, देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नांवार फावो तो मान बागया. सर्वेस्परा मोगा सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. काणिको घेवन ताच्या निवासस्थानाच्या आंगणां भितर सरा. पवित्राय म्हणल्यार अलंकारा सवे सर्वेस्परा आराधन करा. तुमी भूनिवास्यानो ताचे हुची तरतरोन रावा. सर्वेस्परा मोगा सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. सर्वेस्पोर एकलो सुरासा म्हणून राष्ट्रांगासून सांगा. प्रीतम ताणें थीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. सर्व परसांची न्यायनिती कालतो झडती करतलो. सर्वेस्परा मोगा सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. सर्वेस्परा मोगा सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. सगळं आम्ही उभी राहूया आणि मिसाचं उद्गार आम्ही गायन करूया. Alleluia, 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 Alleluia. एक पवित्र दीस आमकां उठेला. येया तुमी जनांगनो, सोम्याक आराधन करा
आज संवसारी एक व्हड प्रकाश फांकला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवे आस लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. अन्ना नावाची एक प्रवादीन असली आणि ती आशेर कुळयेची फानवेलीची. ती आता चड उतार प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वसनातली. दीस रात उपासाने मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुजलेमाच्या सोरवणीची वाट पळोवन आसलेल्या सोमेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सकड ताणीं करन जातेस गलिलियांतल्या आपल्या नाजरेत शहराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जाणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. गाव्या उल्हासान गाव्या जेसूच्या सल्मातय उल्हास करया. देवदूता सोवे ग्लोरिया म्हणया. देव बाळका क्रिस्ताराया नमन करया. देव बाळकाक आमी वंदन करुया. भक्तीन कर्ण प्राणा काणिको दिव्या. आमकां सास आमी ताका अर्पिया. ताचे तावन भरपूर आशिर्वाद सोडया. संतोषान गाव्या उल्हासान गाव्या. जेसूच्या सल्मातय उल्हास करया. देवदूता सोवे ग्लोरिया म्हणया. देव बाळका क्रिस्ताराया नमन करया. संतोषान गाव्या उल्हासान गाव्या. जेसूच्या सल्मातय उल्हास करया. देवदूता सोवे ग्लोरिया म्हणया. देव बाळका क्रिस्ताराया नमन करया. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, येदोळ पर्यंत आमी आराधन केलें. आमी कंतरां म्हणी आमी नियाळ केलो. आतां आमी ह्या पवित्र मेजाक आयल्या. हांगासर आमी उंडो आनी दाकां रोस अर्पिलो. जेजूचें मांस आनी रगत करूंक आमच्यान जायना. तें देवाक मात्र जाता. देखून पवित्र वेळ हो सोम्या लागीं आमी मागया. भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान देवाक मानतसलें जावं म्हूण तुमी आतां मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हणून आमी भावार्थान आनी भक्तीन सत म्हणटा. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां मनां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडाप जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोषान भरताय जो काळा आदींतावन तुजो पूत तो स्वता काळान जल्मला दैसेंबान तुजे सारको महिमेवोन कोणाक दिश्टीक पडनासलेलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मदें तो दिश्टीक पडलो पडलेली रचना आपल्या समें उबारून नव्यान तिका संपूर्णयेन एकठांव सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राजांत पावोवंक सर्गार तावन जेजू आयला देवून देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आनंदान एकाच ताळ्यान आमी तुजें किर्तन गायता Tălbaraso săpes porto Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सगळी तुका जयच सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाचे ओ सगळी तुका जयच बापा करोस तूं पवित्र आनी तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण दतस्ताने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हजे रक्तची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगुटू परगटुया सुम्याची सु आमी हो उंडो काता आनी हे कालसिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे बरं परगडता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुंडो आनी सोडूनची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र साबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरये देवाचे माये संगती भगेवून जुजे संगती
भगेवन धमदुतां आनी सर काळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मगचनो आमी हे मागणे म्हणटा आसतना हांगासर आमच्या सोडवंदरच्या ज्ञानान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणया म्हूण आसा. आमी आमच्या बापाचें मागणें कित्याक धैर्य घेवन म्हणूं जाय. तें मागणें करीत जर धैर्य जाय. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, दुसऱ्यांक बोगसूंक आमकां धैर्य जाय, सकस जाय. देखून हें मागणें धैर्य घेवन आतां म्हणया आनी धैर्य घेवन जिवंक जाय तरी कृपा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां चिगुची सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर रितीच्या वायटा विघ्नांतले आमकां तूं निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांतीचें एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती पटोवया. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जिवनाक आपण लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे बद्दल उंचें देवाक म्हाका पावना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाळूक चिसू तुका जय जयकार. बाळूक चिसू तुका जय जयकार. संतोषान आयल्या बाळूक उपकार. संतोषान आयल्या बाळूक उपकार. बाळूक चिसू तुका जय जयकार. मोरी मायेच्या मोगाळ तुमानका संवसारांत फुललेल्या सोबाईच्या साळका. मोरी मायेच्या मोगाळ तुमानका संवसारांत फुललेल्या सोबाईच्या साळका. अडू कशी हांव ही ओडवी काय ओरती तुची दैवीक सोभा. बाळूक चिसू तुका जय जयकार. बाळूक चिसू तुका जय जयकार. संतोषान आयल्या बाळूक उपकार. संतोषान आयल्या बाळूक उपकार. बाळूक चिसू तुका जय जयकार.
मोचें तुका ललेता मोण मोचें तुका बोतानेता काळीस मोचें तुका ललेता मोण मोचें तुका बोललेता दे तूं दर्शन कर तूं पावन निवारू मोचे हर अंधर बाळू चिसू तुका जय जयकार बाळू चिसू तुका जय जयकार संतोषान आयला बाळू उपकार संतोषान आयला बाळू उपकार बाळू चिसू तुका जय जयकार प्रार्थुया देवा आमच्या बापा ह्या तुझ्या संस्कारांत वांटो दिवन तूं समकां एकवट आयताय तर संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हें सुदेणें आमकां ती करूं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं तुमचेय सोबें आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार पासून सांगता दय करून तुमी मुखार येवचे आनी आमच्या पाद्रा पातावन तुमचे मनाचे वात तुमी घेवची. नेविल आनी शार्लेट डिसोजा कुटुंब कोळालगिरी नांव नाका उडपी लुईस डिसोजा आनी कुटुंब सांताकट्टे रोनाल्ड साविता फर्नांडीस कुंतल नगर मार्गरेट डिसोजा बारकोरो सोफी सुवारिस कडपाडे ग्रेटा पिंटो आनी कुटुंब शिरवा विलियम आनी डॅफ्नी लोबो केम्मण देखन दिंबिकल्या वेल्लंकन साहेबांच्या नांवान आमी करया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये बो नितळे हांव खरी बो भगवंत त्रिंदादीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंचून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका भोगल्या दीक वर्त्या आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परतून तुका दिवं वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस्त तांचे भोव मोगाळे माय तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुज्या देव पुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयेव आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार बांदून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेंत म्हज्या पासत विनाती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण
ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवां ह्या परी आसात. बरी भलायकी मेळोवंक, मोतीक समाधान लाबोवंक, कातीची पिडा गूण जावंक, हायपर टेन्शन गूण जावंक, फर्स्ट स्टेज कॅन्सर गूण जावंक, बरे जिणये सांगाते फावो जावंक, भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, बाळंतेर बऱ्यान जावंक, गांठी दूख पेंटा दूख गूण जावंक, गोमटे लागी आशिल्लें सिस्ट गूण जावंक, भुरग्यांचें उलोवणें सुदार जावंक, हार्टाची पिडा गूण जावंक, आस्थमा, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक, वायट चिंतना पयस वचोंक, भुरग्यांचें हट राग भें पयस वचोंक, गव्हर्मेंट काम मेळोवंक, विक्रापाक आसच्या जाग्याक येवच्यो अडकळी पयस वचोंक, मांडांनी जावंचे उंदराचे उपाद्रव उणें जावंक, परिक्षांत बरे मार्क्स मेळोवंक, स्वंत घर फावो जावंक, कुटुंबांत शांती आनी समाधान मेळोवंक, भुरग्यांनी शिकपाक गमान दिवंक, मोबायल इंटरनेटांतावन पयस रावंक, पुतान कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्यान पाळोवंक, घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, डेंटल शिकप बऱ्यान सोंपोवंक, इस्रायल वेची विजा मेळोवंक, शेळ कोंकली ताप गूण जावंक, पांयांची ताळतां दूख गूण जावंक, जिरवणेची सकत लाबोवंक, रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, मोतीची तशें कुडीची वाडावळ सारकी जावंक, कामांत प्रमोशन मेळोवंक, एक्सिडेंट जाल्ले तरणाटे संपूर्ण गूण जावन घरा पाटी येवंक, भायर पडिल्लें भांगार पाटी मेळोवंक, पुताचो पासपोर्ट पाटी मेळिल्ल्याक देवाक अर्गां दिता, मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिता, आमाल पियोवणें सोडूंक. ह्या ते सवांक आमची ते सवां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी ओसारूंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो दैवीक वो तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कताबीन काळजान पेटयल्ल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे यात्रेक भेटयतां. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जिसोर. भगवती मरिये देवाचे माई आमा बावप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमीन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जिसोर. भगवती मरिये देवाचे माई आमा बावप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमीन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जिसोर. भगवती मरिये देवाचे माई आमा बावप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमीन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल पडव्यान पयल्या फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या पुरावान सबार परजळीक मोतयांचे जावं दीत म्हूण हांव कुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळान वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्त तांच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे थंय पावोवंक दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगीच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लागी आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची
जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव येसुम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येताय आनी राज करताय देव सष्णाच्या सष्णाक आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. बाळूची नमान तुका राव तू आमचे संगी सदा. बाळूची वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा. मोरी कुशी तू सलमालो सुसे बापा तुका सालो. साधो बळो सावून वाडलो आमकां दैवी सांगतिलो. बाळूची नमान तुका राव तू आमची संगी सदा. बाळूची वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा. प्रायीण वाढता कुरपेन भरलो सर्गी सोगो उगडाप केलो. कष्टान वारा आसरो सालो सुखा दुःखा आधार दिलो. बाळूची नमान तुका राव तू आमचे संगी सदा. बाळूची वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा. कसो तुसो बाळूक उपकार दिल्ल्या कामकां देनी सभा. जेजू तुसो मागता आदार वायटा ताबून आमकां नेवा. बाळूची नमान तुका राव तू आमचे संगी सदा. बाळूची वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. मोगाळ पुता सवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. जेजूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत वेलांकणीचे माये आम्हा बसत विनंती कर. भगवान ख्रिस्ताचे कृपेन निवारण आमचे देवा आमच्या दुस्पणातले बापाचे आणि पुताचे आणि भुवीत आत्म्याचे नावे आमेन.